काळाकांत मौनपणी आराम जाता. उजवाड पासरले बरी आमचो ताळो व्हड करून देवाची महिमा गावची रात ही. कुडसयल्या जिजूक नियाळून ताच्या पुना जिवानपणाक राखून आसची आमी सर्वां ह्या संभ्रमान आमच्या पवित्र स्नानाचो उडास काडून वायटांतावन बरेपणा उतरोवंक आमकां जागोवची रात ही. देखून हे देवस्तुतीन 4 भाग आसात. पयलो भाग उजवाडाची रीत, उज्याचेर आशिर्वाद आनी पास्काचे वातीची तयाराय. दुसरो भाग देवाच्या शब्दाची रीत. तिसरो भाग उदकाचेर आशिर्वाद आनी पवित्रस्थानाची नवसरणी. चवथो भाग मिसाच्या बलिदानाचो संभ्रम. हे 4 भाग अर्थभरीत. तर ह्या पवित्र देवस्तुतीन क्रियाल रितीन वांटो घेवया आनी पुना जिवान क्रिस्तांतय आनी आमच्या जिवानपणांतय आमचो भावार्थ जिवाल करया. पयलो भाग उजो आनी उजवाड. पृथ्वी रचून सुरवीर अंधकारान भरले पृथ्वीक देवान पयलें उजवाड रचलो. देवान काळोख रचोंक ना, बगार उजवाड रचून काळोख नापयस केलो. ही जावन आसा पयली उतरवणी वा पास्क सगळ्या मनशा कुळाची. ओ पास्क उडास काडून उजो आशिर्वादीत करता. पातकाच्या आनी मरणाच्या काळाकाचेर जैत वेल्ल्या क्रिस्ताचो उडास काडून त्यास पवित्र उज्यान पास्काची वात पेटयता. पेटयली पास्काची वात उबार दन ह्या जाग आतां 3 जाग्यांनी रावून आपले क्रिस्ताचो उजवाड म्हूण गायता. ताका आमी देवाचे व्हड उपकार म्हूण जॉब दिवची. दुसरे फावटी जम्या मदेगत एजाक पास्काची वात उबारतना सर्वांनी त्या वाती तावन आपआपल्यो वाती पेटोवच्यो. तिसरे फावटी येजाक वेदी मुखार रावून गायतना देव मंदिराचे दिवे पेटतले. उद्याच्या भावा बहिणींनो, ही पवित्र राती जेजू ख्रिस्त आमचो स्वामी मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो. देखून ह्या पवित्र राती पवित्र सभा अख्खे पृथ्वीचेर शिंपडलेल्या आपल्या भुरग्यांक संगता घालून जागी रावंक आनी मागणी करूंक आपयता. मरणांत जावन जेजून मरणाचेर जैत वेलें हे ताचें पास्क. ताच्या पास्काच्या जैतांत आमकां वांटो आसा. तर देवाचें उतर आयकून आनी जेजूच्या मरणा आनी पुन्हा जिवानपणाचो गूढ संभ्रमन सोम्याच्या पास्काचो आमी आतां भक्तीपणी उडास करुया. हे परी ताच्या जैतांत आमकां वांटो मेळटलो आनी ताच्या संगता देवा सवय आमी जिवंक पावतल्या. हो आमचो तीर बरवसो. आता उज्याचेर आशिर्वादाची रीत प्रार्थोया. देवा तुझ्या पुता वरवीं तुझ्या परजळाचो उसो भावात्यान तुवें दिलाय. हो नवो उसो पवित्र कर आनी हांगासर जो कोणा लागीं धुंप आसा तोय पवित्र कर तुझ्या आशिर्वादांनी तर. हे पास्काचे परबे वरवीं आमच्या काळसांनी सर्गेचे अत्रेक पेटय आनी निर्मळ मनाची आमकां करून सास्ताच्या परजळाचे परबेक आमकां पावय.
या मी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. ख्रिस्त काल आणि आज, आरंभ आणि शेवट, अल्फा आणि ओमेगा, सर्व काळ आणि शेकडे त्याचेच प्रकाश, महिमा आणि राज पदवी ससनाच्या ससनातील. आपल्या पवित्र आणि महिमेवंत गयावरवी जेजू ख्रिस्त आमचो स्वामी आमकां राखूं आणि सांभाळूं. आमेन. O Chrystuso uzwan, देवाचे ओढता. भितर या सगळा.
ओ क्रिस्ताचो उजवाड, देवाचे व्हड उपकार. पास्काची परगटणी. आता मणियारी पास्काची परगटणी करता. आदी मागा संपर्क साधनांतल्या काळार लोकांक खबर दिवचे खातीर रस्त्यांनी दोंगरांनी दांगरो फेरयतले. तशेंच आतां ह्या जाग जिजू पुना जिवान जाल्ली बऱ्यांतली बरी खबर गिताद्वारी आमकां सर्वांक परगट करता. ही एक पास्काची वातीची व्हगली कुसळचे पुरातन आनी अर्थभरीत गायन. पास्काची वात पुना जिवान जिजूचें प्रतिरूप देखून ही जिजूची स्तुती ध्यानपणी गिता भितर सरोवन पुना जिवान जिजूक ओगळसिया. आमी सगळ्यांनी ह्या संदर्भार उबी रावचे, आमची वाती पेटोवन दवरच्यो, फॅनां बंद आसतली दया करून सुदारसून व्हरा. उल्हास करा तुम्ही सर्गींच्या देवदूतानो, सोमेस तुम्ही देवाच्या मणियारानो. उल्हास करा तुतुरी वाजोवन दी, ओडारायाचें जैत केल्या देखून ताणे आमची सोडवण. सुमतो सुंदी पृथ्वी येद्या वडा जळो कांतळतळची, आणि ससनाच्या रायाच्या प्रकाशान परजळची. जणा जावं दी ती पळून गेला म्हूण काळोख सगळ्या संवसारा वयलो. आणि तूं आमचे माते क्रिस्ताचे पवित्र साबे इतल्या वर्त्या उजवाडाच्या किरणांनी तुका नेटयला आसता तुई संतोष पा. आणि येद्या व्हडा जम्याच्या उल्हास बरी ताळ्यान गाजोवन दी आतां तुजें देवाळ. आणि तुमी मोगाच्या बावंडानो ह्या पवित्र केंडाच्या विचित्र प्रजाळा भोंवती जमो जाल्ल्यानो मुझे सांगाता मेळोन मागा म्हूण हांव प्रार्थना. दया सर पदवेदारा देवाची. पुरतो नाफावो जाल्ल्याक म्हाका लिविताचे मेळीन काण घेवंक दया केल्लो तो दे. ओ तूं मुजेर प्रकाश आपल्या उजवाडाचो, आणि लाबोंक सकत म्हाका गावच्या स्तुती हे वातीची. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफा, जो देव जावन आसा आणि ताचे सगळे पवित्र स्पिरिताच्या एकवटान जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. काळजां तुमची उबारुया. आमी ती
परमेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. खरेंच ते वासबी आनी निधी प्रकार अदृश्य देवा बापाक सरपदवे दारा आनी ताच्या एकल्याच जनित पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या काळजाचे आनी मोतीचे सगळे सक्तेन आमचे ताळे उबारून नावाडचे. ताणे आमचे पासत आपल्या सासनाच्या बापाक आदांचे ऋण फारीक केले आनी आमच्या मोगा पासत विकरायलेल्या आपल्या रक्तान पुरविल्या पातकाचो अपराध पुसून काडलो. कित्याक ही जावन आसा ती पास्क परब जेदवा ती करी शेळी जिवेशी मारतात आनी रक्तान तिच्या बावात्याचे दारवोन पवित्र जाता. ही तिरा जेदवा आदी मागा आमच्या पुर्वजांक इस्रायलीच्या भुरग्यांक इजिप्तांतले भायर काडून तांबड्या दर्यांतल्यान पांय बी जायनासता उतराशें केले. ही तिरा जेदवा उजवाडाच्या खांब्यान दुस्पाटायलो पातकाचो काळो. ही तिरान क्रिस्ताक सत मानलेल्या सोमेस्तांक संवसाराच्या खोट्यापणातावन आनी पातकाच्या काळोखातावन विंगड करता. कुरपा पाटी झोण दिवची आनी पवित्र जाणांच्या सभेक मेळोवची. ही तिरान जेदवा क्रिस्त सुटोन सांकळी मरणाच्यो पोणांतलो उठलो जैते वोन नासलो कसलोच फायदो आमी जल्मोन केली नासली जाल्यार ताणे आमची सोडवोन. ये कितली विचित्र आमचे थंय तुजी काकूळ तुजी दया. ये कितलो चिंतना व्हरतो तुजो मोग सोडोवच्या खातीर गुलामाक दिलोय तुवें तुज्या पुता. येनी जाय की गरजेचे पातक ते आदावचे क्रिस्ताच्या मरणान पुसून काडलां ते. ये बागितो आपरा ते देवडांनी तितल्या उत्तीम सडवंदारा जोडू फावो जाल्लो. ये करीस बागी राती क्रिस्त मरणांतलो जीवन जाल्लो वेळांनी घडी जणा जावंक बगयल्ली ती. ही तिरान तिचे विशान बरोवन आसा. रात दिसा परी प्रकाशतली आनी म्हज्या संतोषान रात आसलेली दिसातली. कारण हे राती लाभचे पवित्रपण खोटेपण दावडायता अपराध धुवन काडता सुकोन गेल्ल्यांक नेणटेपण पाटी दिता आनी रडतेल्या बुजयता. द्वेष ती दावडायता समाधान थीर करता आनी पदवेदारांक कल्तीमान घालूंक लायता. या पासत ओपून गे ये बागे वोंता बापा ही रात फावो केल्ल्या अर्गां जावन तुज्या पवित्र सभेन आपल्या मनयेराच्या हातांनी बेटोवचें. ह्या जळत्या केंडाचे सांजेचें बलिदान मुसांच्या वावरान केल्ल्या
या मेणाच्या वातीची संभ्रमी बेटवणी देवाच्या मानाक या जळत्या उजान पेटोवच्या या मेणाच्या कांब्याची स्तुती आम्ही ऐकली हे केंडवी बागसून वांटले जाल्यारी उजवाडता सो उणो जायना कित्याक मायमुसान उत्पन्न दिल्ल्या या मोलादीक वातीचे कडचे मेळटा कापोस दिता येयेनी जायकी बागीरात ही इजिप्तकारांक लुटली हेब्रेवांक ग्रेस्त केल्ली रात सर्गाक आनी संवसाराक देवाक आनी मनशाक एकवट केल्ली देखून ये सौम्या तुझ्या नावाच्या मानाक पवित्र केल्ली वाट हे राती स्वंकार नाश करच्या खातीर कळनासतना पेटो म्हण आमी तुजे लागीं प्रार्थना स्वादीक आनी मानवांची काणीक जावं तूं ती ओपून घे आनी सर्गीच्या दिव्या सांगाता उजवाडती सोबर सोंदी फांत्याचे नेकेत उदेवन येताना ही वात जोडून आसची ताका मेळोवन दी फांत्याचे ते नेकेत हांवें म्हणचे जे नेणा अस्तम नेकेंतली मानतान पाटी येवन मनशा कुळाचेर शांत प्रकाश फांकयले देखून ये सौम्या आमी तुजे लागीं प्रार्थना हे संतोषाचे पास्क परबे काळी समाधानाचे दीस आमकां तूं लाभय आनी आमकां तुज्या सेवकांक आनी समेस क्लेरिकांक आनी तुज्या भक्तिवंत लोकांक सवय आमच्या भोवभाग्यवंत बापा फ्रांसिसाक आनी आमच्या बिस्प पीटर पाऊल सल्डाना कळनासतना राखानी चलय आनी सांबाळ आमचे सरकारी अधिकार सले तेल्यांच्यारी तुझी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या उतरावरत्या बरेपणानी दयेच्या देण्या तांच्यो आलोचनो नितीच्यो आनी शांतपणाचे वाटेक परती अशें तांची संवसारी वावट आखेर जात तुजे प्रजे समेत सर्गीच्या माय गांवाक ताणी पावशें कर त्या आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफा जो देव जावन आसा आनी तुजो सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना आमेन. आमच्यो वाती पालवया आमी बसया फेनां घालची. दुसरो भाग देवाच्या शब्दसो संभ्रम. देवाच्या शब्दसो संभ्रम जावन आसा पास्काच्या जागरणेची बुन्याद 9 वचपां आयच्या नियालाक सुचल्यान. ह्या वचपांनी मनशाकुळाच्या सोडणीची कथा हांता हांताणे उगडापी जाता. हरीका वचपा उपरांत अंतर्गीत आसा. पोरण्या सोल्ल्यांतली वचपा समतस महिमा देवा गावून जिजूची पुना जिवानपण परगडची नव्या सोल्ल्याची वचपां आसतली. देवान कांयच नातल्यांतले सगळे रचले. आपणे रचले ते देवान देखले आनी खरेंच तें बरें आसलें म्हणलें सत पयल्या वचपान उत्पत्ती पुस्तकाच्या ग्रंथांत आमी आयकता. हाका जबाब जावन धाड तुज्या आत्म्याक सोरेस्परा म्हणल्या किर्तनांतलो श्लोक आमी गायतले.
उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली. आदी सागराचेर अंधकार बरोवन आसलो आनी दैवीक वारें उदकाचेर मारतलें. देवान म्हळें, उजवाड जावं, आनी उजवाड जालो. देवाक उजवाड बरो दिसलो. देवान उजवाड काळोखांत विंगड केलो. देवान उजवाडाक दीस आनी काळोखाक रात म्हूण नांव दिलें. सांज जाली, सकाळ आयली हो पयलो दीस. देवान म्हळें, उदक 2 वांटे करूंक उदका मदीं एक अंतराळ जावं. आनी तशेंच जालें. देवान अंतराळ केलें. अंतराळा सकयलें उदक अंतराळा वयल्या उदकांत विंगड केलें. देवान अंतराळाक आकाश म्हूण नांव दिलें. सांज जाली, सकाळ आयली हो दुसरो दीस. देवान म्हळें, आकाशा पोंदलें उदक आकाशवातीर जमा जावं आनी सुकी धरण आसूं. आनी तशेंच जालें. देवान सुके धरणीक भुमी आनी उदकाचे राशीक दर्यो म्हूण नांव दिलें. आनी देवाक तें बरें दिसलें. देवान म्हळें, भुमी वनस्पती उत्पन्न करूं. सर जिनसाची बीं दितालीं झाडां आनी बियो आसलेल्या फळाचो रूख उत्पन्न जावं. आनी तशेंच जालें. भुमीन वनस्पती उत्पन्न केली. सर जिनसाची बीं दितलीं झाडां आनी बियो आसलेल्या फळाचे रूख जाले. देवाक तें बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली हो तिसरो दीस. देवान म्हळें, दिसांतान रात वेगळी करूंक आकाशाचेर दिवे जावं. काळ, दीस आनी वर्सां दाखोवंक तें उपकारूं. पृथ्वीक उजवाड दिवंक आकाशाचेर ते दिवे आसूं. आनी तशेंच जालें. देवान 2 व्हड दिवे रचले. व्हडलो दिवो दीस चलोवंक आनी धाकटो दिवो रात चलोवंक. आनी नखेत्रांय तांणी रचलीं. पृथ्वेक उजवाड दिवंक, दीस आनी रात चलोवंक आनी काळोखांत उजवाड वेगळो करूंक देवान तांकां आकाशाचेर घाली. आनी देवाक तें बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली हो 4थो दीस. देवान म्हळें, उदक प्राण्यांनी बरो आनी सुकणीं भुमी वयर अंतराळार उबो. आनी तशेंच जालें. देवान सर जिनसाचे व्हड व्हड माशे आनी उदकांत हिंडांनी भोंवतले प्राणी रचले. आनी सर जिनसाची पाकेटाची सुकणीं रचलीं. देवाक तें बरें दिसलें. देवान तांकां आशिर्वाद दिवन म्हळें, वाडा आनी सडा दर्याच्या उदकांत भरा आनी सुकणीं पृथ्वेचेर उदंड सोडूं. सांज जाली, सकाळ आयली हो 5वो दीस. देवान म्हळें, पृथ्वेचेर सर जिनसाचे प्राणी उत्पन्न जावं. जानवरां, जीवदाळी आनी रानवट म्हूण जाती. देवान सर जिनसाच्यो रानवट म्हूण जाती, जानवरां आनी जीवदाळी रचल्यो. देवाक तें बरें दिसलें. आनी देवान म्हळें, आमच्याच सारक्याचो आनी रुपाचो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर, सर रानवट म्हूण जातीचेर आनी धरणीर सरतेल्या सर जीवदाळींचेर मनीस अधिकार चलो. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. देवाचो सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी सडा पृथ्वी भरा आनी ते तुमचे अधीन हाडा. दर्यांच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वेचेर जियेतेल्या सर म्हूण जातीचेर अधिकार चलया. आनी देवान म्हळें, आपले सगळे पृथ्वी वयली सर बीं दितलीं झाडां आनी बियो आसलेल्या फळाचे सर रूख तुमच्या काना खातीर हांव तुमकां दिता. आनी सर रानवट म्हूण जातीक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी धरणीर सरतेल्या जीवदाळींक, जिवाचो स्वास आसलेल्या सर प्राण्यांक, सर जिनसाचें तण आनी झाडां खाणा खातीर दिता. आनी तशेंच जालें. देवान आपणें केलें
तें सगळें देखलें तें ताका भोव बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो सवो दीस. अशें आकाश आनी पृथ्वी आनी सगळी ताची नेटोवणी संपूर्ण जाली. आनी 7व्या दिसा देवान आपल्या हाती घेतिल्लें काम संपयलें. आपलें सगळें काम संपयतच 7व्या दिसा ताणें विश्व घेतलो. देवाचे उतार हे. तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो तूं व्हरतो. मैमेन आनी वैभवान बोरलोलो. प्रकाश बरीत मानतान नेसलोलो. तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. पृथ्वी तुवें तिचे बुन्यादीचेर बांदून हाडल्याय. ससनाच्या ससना ती तिरगट केल्याय. मंता परी दर्यान तिका पागोर धरला. तिचे पर्वत दोंगर उदकान बुडोवन आसा. तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. उबी रावया, प्रार्थुया. एकडी बरदोळे दांपोवन मागे. सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या भोवमोगाळ देवा, तुज्या करण्याची मांडावळ सदांच जपांची. आरंभाक तुवें संवसार रचलोय आनी त्या वरन एक उत्तम संवसार काळाच्या शेवटाक तुवें रचलाय तो. कित्याक ह्या नव्या संवसारांत जेजू क्रिस्त जालो आमची पास्काची बली. तुवें सोडयलेल्या तुज्या भुरग्यांक हें सत समजूंक दी म्हण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. देवान आब्रामाची परीक्षा केली आणि ह्या परीक्षेन आब्रामा कसो उत्तीर्ण जालो आणि आब्रामान आमच्या पुर्वज बापान देवा कसो यज्ञ भेटयलो ते आयच्या दुसऱ्या वाचपान उत्पत्ती पुस्तकाच्या ग्रंथांत आमी आयकतल्या. आका जॉब जावन सांबाळून दट तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयलां म्हणल्या किर्तनांतलो श्लोक आमी गायतल्या. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी देवान आब्रामाची परीक्षा केली. ताणें ताका उलो केलो, आब्राम. आब्रामान जाप दिली, आबळे हांव हांगा आसा. देवान म्हळें, गे तुज्या पुताक, तूं मोग करताय त्या तुज्या एकल्याच पुताक इजाकाक आनी वच मोरिया गांवाक. थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार म्हाका तुजो यज्ञ भेटय. दुसऱ्या दिसा सकाळी फुडें आब्राम उठलो आनी ताणें आपलें गाडूं आयतें गेलें. आपल्या दोगां साकरांक आनी इजाकाक ताणें आपल्या संगी घेतलें. होम बली भेटोवंक लांकूड ताणें फोडलें आनी देवान दाखयल्ल्या सुवातेक तो बैसरून गेलो. तिसऱ्या दिसा आब्रामान आपले दोळे उबारले आनी ती सुवात पयसतावन ताणें पळयली. तेन्ना आब्रामान आपल्या पुता सांगलें, गाडवा सांगाता तुमी हांगा रावा, हांव आनी म्हजो पूत
मुखार वचून स्तुती करता आनी उपरांत तुमचेशी फाटीं वेता. अब्रामान होम बली भेटोवंक लांकूड घेतले आनी त्या इजाकाक अंद्यार दिले. आपल्या हातांत उजो आनी सुरी घेतली आनी दोगी सांगाता मुखार समकाले. मुखार वेता आसतना इजाकाक आपल्या बापाय अब्रामाक उलो केलो आनी बापा कितें पुता ताणें विचारलें. इजाकान म्हळें आपले उजो आनी लांकूड हांगा आसा पूण होम बली भेटोवंक शेळी खंय आसा. अब्रामान जाप दिली होम बलयेक शेळी देवस्तू पळयतलो आनी ते दोगी सांगता मुखार गेले. अशें ते देवान दाखयल्ल्या सुवातेर येवन पावले. थंय अब्रामान एक वेदी बांदली आनी तिचेर लांकूड मांडलें. आपल्या पुता इजाकाक ताणें बांदलो आनी वेदीचेर लांकडा वयर दवरलो. उपरांत अब्रामान आपल्या पुता जुशी मारूंक हातान सुरी घेतली. तेन्ना सरेस्पराच्या दुतान सर्गार्तावन उलो मारून म्हळें अब्राम अब्राम. ताणें जाप दिली हाबळे हांव हांगा आसा. दुतान म्हळें भुरग्याचेर हात उखल नाका आनी ताका कांयच वायट करिनाका. तूं देवा भियेताय म्हणून आतां म्हाका समजलें. कित्याक तुज्या एकल्याच पुताक देवा भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय. तोवळ अब्रामान आपल्या भोंवती दिश्ट घाली आनी ताच्या फाटल्यान एका जुलकुटांत शिंगा शिरकोवन आसलेलो एक बोकरो ताणें देखलो. अब्रामान वचून त्या बोकरा धरून हाडलो आनी आपल्या पुता बदलाक ताची होम बली भेटयली. अब्रामान त्या जाग्याक याहवे हिराहे म्हणून नांव दिलें. देखून आज पर्यंत अशें म्हणटात दोंगरा सरेस्पारान आपणाकच भेटोवन दिला. सरेस्पराच्या दुतान सरकारान दुसरे फावटी अब्रामा उलो करून म्हळें म्हज्याच नांवान हांव सोपो दितां अशें उलयता सरेस्पोर. तुवें हें केलें देखून आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी मळबा वयल्या नेकेत्रा परी आनी दर्याच्या वेळेर आसल्या रेवे परी तुजी संतता वाडयतलो. तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळी देखून ताच्या संतती वरवीं संवसाराच्या राष्ट्रांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. देवाचे उतारे. तुझे हांव पातयेला. सर्वेस्परा तुंच मुझे दायज आनी मुझे पीवन पात्र. मुझे जिणेचो फुडार आसा तुज्याच हातांत. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां. जर म्हज्या उजव्याक आसा तर हांव केदींच हालचो ना. सांबाळ कर तूं म्हाका देवा कित्याक तुजे हांव पातयेला. देखून म्हजें काळीज उल्हासता मुजूत मोदा तोसकायेन उमाळटा. मुझे कूड लेगून सवस्तकायेन जियेता. कित्याक तूं म्हाका पातळांत सांडचो नाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्ताक कुसडाय देखून
प्रार्थुया. बोवर्त्या देवा आमच्या बोमगाळ बापा, तुझी भुरगीं जावचें देणे तूं म्हूण सांग दिता साय, आनी असो तुजे बासवण्याच्या भुरग्यांचो अंक सगळ्या संवसारा वडयत वेताय. तुवें शपथ घेवन उतर दिलाय त्या प्रमाणे ह्या पास्काच्या गुठा वरवीं तुज्या साकरा अब्राहमाक सगळ्या परजांचो बापोय करताय. तर सगळ्या लोकांक तुज्या मोगाच्या आपोवण्या पळो दिवंक फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. इजिप्तान कश्टतल्या इस्रायल पडजीक देव मैजीच्या मुखेलपणाखाल कशी तांबड्या दर्यांतल्यान उतरून आपल्या माय गांवांक हाडली, आनी ह्या वेळार देव इस्रायल पडजी सवें कशें हजर आसलो आनी मैजीन देवाच्या आदारान कशें विजमिता करून आपल्या पडजीक तांबडो दर्यो उतरशें केलें म्हणलें सत आयच्या तिसऱ्या वाचपान निर्गमान पुस्तकाच्या ग्रंथान आमी आयकतल्या. आनी हाका जबाब जावन सरेस्पराची कीर्त गावया, महिमेवन जैत ताणें जोडला म्हणल्या किर्तनांतलो श्लोक आमी गायतल्या. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, तूं म्हाका कित्याक बोब मारताय? इस्रायलितांक पयन फुडें व्हरूंक सांग. तुजी बेतकटी उबार, तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी दर्याचे 2 फांटे कर. अशें इस्रायलितां दर्या मदें सुके धरणी वयल्यान चलतलीं. आपले हांव इजिप्तकारांचें काळीज दारून करतलो आनी ते तुमची पाड धरून येतले. आनी हांव पारवेचेर आनी ताज्या फौजेचेर, ताज्या रथांचेर आनी ताज्या घोडेसवारांचेर जैत व्हरून म्हजी महिमा दाखयतलो. जेन्ना फराव्याक, ताच्या रथांक आनी ताच्या घोडेसवारांक म्हजी महिमा दाखयतलो, तेन्ना हांव सर्वेस्पोर म्हूण इजिप्तकार वळखतले. इस्रायलिताचे फौजे मुखल्यान वेतलो. तो देवदूत आपलो जागो बदलून तांच्या फाटल्यान येवन रावलो. तशेंच कुपाचो खांबोय मुखल्यान वेतलो. तो फाटल्यान येवन रावलो. अशें तो खांबो इजिप्तकारां आनी इस्रायलितां मदें आसलो. राती तो कुपाचो खांबो इजिप्तकारांचेर काळोख घालतलो आनी इस्रायलितांचेर उजवाड फांकयतलो. अशें रातच्या वेळार तांकां एकामेका लागीं सरोंक जालें ना. मोइजेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आनी सर्वेस्परान सगळी रात उदेंतितां एक वादळ धाडलें. अशें ताणें दर्यो सुकयलो आनी उदक 2 फांटे जालें. इस्रायल परजा सुके धरणी वयल्यान दर्यान भितर सरली आनी तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वणटी बरी उबें रावलें. इजिप्तकार तांची फाट धरून आयले. फराव्याचे सर्व घोडे, ताचे रथ आनी ताचे घोडेसवार तांच्या फाटल्यान दर्यान भितर सरले. फांत्या परस सर्वेस्परान उज्याच्या आनी कुपाच्या खांब्यार तावन इजिप्तकारांच्या फौजाचेर आपली दिश्ट घाली आनी तांकां दुस्पटयले. तांच्या रथांची चक्रां तांणी रोंबयलीं आनी तांकां फुडें वचोंक कश्ट मारले. तेन्ना इजिप्तकारांनी म्हळें, आमी इस्रायलितांतान पळोवन दवया, कित्याक सर्वेस्परस तांच्या पक्षान इजिप्तकारा विरोध झुजता. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी उजव्याक आनी दाव्याक उदक वणटी बरी उबें रावलें. त्या दिसा सर्वेस्परान इस्रायल परजेक इजिप्तकारांच्या हातांतली निवारली आनी तांणी दर्याच्या देगेर इजिप्तकारांची मोडी पळयली. सर्वेस्परान आपल्या बलिश्ट हातान इजिप्ता विरोध केल्लीं कृत्यां इस्रायलितांनी देखलीं. लोकांक सर्वेस्पराची भिरांत दिसोंक लागली आनी तांणी सर्वेस्पराचेर आनी ताच्या सेवका मोइजेचेर फातयेनी दवरली. तेन्ना मोइजेन आनी इस्रायलितांनी सर्वेस्पराक एक किर्तन गायलें. सर्वेस्पराक हांव किर्तन गायतां, कित्या महिमेवन ताचें जैत घोड्याक आनी घोडेसवारांक उडयल्या ताणें दर्यान. देवाचे उतर हें.
सैताने जोडला सर्वेस्पराची कीर्तनाव्यान महिमेवोन सैताने जोडला हांव सर्वेस्पराची कीर्त गायता कित्याक महिमे बोरी सैताने जोडला घोड्यांक आनी घोड्या सवारांक दर्यांत ताणें शेवटिल्यान सर्वेस्पोर मुझें बोड आनी मुझें त्राण तो मुजो तारो तो मुजो देव ताका हांव वाकणटा म्हज्या बापायचो देव तो ताका हांव नावाडटा सर्वेस्पराची कीर्तनाव्यान महिमेवोन सैताने जोडला सर्वेस्पोरे झुजारी वय सर्वेस्पोर ताचें नांव फारेवांची रथां आनी ताची फौज दर्यांत ताणें शेवटिली घटमूट ताचे घोड्या सवार तांबड्या दर्यांत ग्रासून मेले सर्वेस्पराची कीर्तनाव्यान महिमेवोन सैताने जोडला सर्वेस्पराची कीर्तनाव्यान महिमेवोन सैताने जोडला प्रार्थुया. देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा, तुजी आदली विस्मित आमच्याही काळार आमच्या दोळ्या मुखार परजळतात. तुझ्या उजव्या हाताच्या बळान एका परचेक पिडापीड दितल्या फारेवाच्या हातांतली तुवें सोडयली. ते सहजाप आतां नव्या जल्माच्या उदकान सगळ्या परजांक सोडवण दिवन तूं करताय. तर अख्ख्या पृथ्वीच्या सगळ्या मनशांक वावरताना ब्रह्माची भुरगीं जावंक आनी विसलेले परजेची वडवीक सोडोवंक फावो कर म्हूण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. जेरुसलेमाचो रचणार ताचो पती दलबाराचो सरेस्पर ताचें नांव. इस्रायलाचो पवित्र देव ताचो सोडवणदार ताका सगळे पृथ्वीचो देव म्हणटात. ह्या देवान आपल्या शरणांतल्या मोगान ताच्या तारुकान ताच्या पत्नीची कशी दया केली म्हणलें सत आयच्या 4थ्या वाचपान इजाया प्रवादाच्या ग्रंथांत आमी आयकतल्या. ताका जबाब जावन आमी तुका वाकणटा सरेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली म्हणल्या किर्तनांतलो श्लोक आमी गायतल्या. इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. जेरुसलेम, तुजो रचणार तुजो पती, दळबाराचो सर्वेस्पोर ताचें नांव. इस्रायलाचो पवित्र देव तुजो सोडवणदार, ताका सगळे पृथ्वेचो देव म्हणटात. एके सोडलेले आनी खंतीन बुडलेले पतीने भशेन सर्वेस्पोरान तुका आपयल्या. कोण तरी आपल्या तरणाटपणाचे पतिणेक सोडीत गाय म्हणटा तुजो देव. एक घडी बोर हांवें तुका सांडली, पूण व्हडा मोगान हांव तुका परतून घेता. क्रोधान भरून एक घडी बोर हांवें म्हजें मुखामोळ तुजे मुखार लिपयलें, पूण ससनीक मोगान हांवें तुजी दया केली म्हणटा सर्वेस्पोर तुजो सोडवणदार. हें म्हाका नोयेच्या दिसांनी घडलें तशें जावंक पावतालें. नोयेचें हांव नव्या संवसारार भरती हाडचें ना म्हूण सोपत घेवन हांवें बासयल्लें. तेच परी हांव तुजेर परतून केदींच रागार जावचो ना आनी तुका दमकुंचो ना म्हणटा. सोपत घेवन हांव आतां बासयता. पर्वत आपलें स्थान सोडून वेतीत आनी दोंगर हालोवंक लागतीत, पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना. म्हजो शांतीचो कारार केदींच हालचो ना अशें म्हणटा तुजी दया करता तो सर्वेस्पोर. तूं निर्भागी वादळाक संपडलेले
बुजवण नातलेले पळय हांव सुरमेळेचेर तुजेर फातर दवरतलो आनी नीलमणयांचेर तुजी बनयाद घालतलो. हांव तुजी दर्गा तांबड्या माणकांचेर बांदतलो आनी तुजे दरवटे सुर्यकांतेचेर आनी सगल्यो तुज्यो वणट्यो आमलीक रत्नांच्यो सगळ्या तुज्या भुरग्यांक सर्वेस्पोर शिकयतलो आनी शांतीची बर्ती तांकां भोगूंक मेळटली. नितीवंतपणाचे बुन्यादीचेर हांव तांकां तीर करतलो. दगदणेतावन तूं पयस आसतली, कसलेंच बें तुका आसचें ना. आकंतांतावन तूं पयस आसतली, तो तुजे सशी येवचो ना. देवाचें उतार हें. आमी तुका वाकणटाव सर्वेश्वरा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. आमी तुका वाकणटाव सर्वेश्वरा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. हांव तुका वाकणटा सर्वेश्वरा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय. म्हज्या दुस्मनाक म्हजेशी उल्हासूंक सोडलें नाय. सर्वेश्वरा, तुवें म्हजो आत्मो पाताळांतलो वाटयलोय. पोडांक वचूंक सोडिनासतना नव्यान म्हाका जीव दिलोय. आमी तुका वाकणटाव सर्वेश्वरा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेश्वराच्या भक्तांनो ताची कीर्त गाया, ताच्या पवित्र नांवाक अर्गां दिवन हरसिया. ताचो राग घडयेन निवता, पूण ताची दया जिवान भर बाळटा. सगळी रात जरी दुकानी काडूंक पडली, तरी फांत्यार काळजांत उल्हास उदेव नेता. आमी तुका वाकणटाव सर्वेश्वरा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. आमी तुका वाकणटाव सर्वेश्वरा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा देव आमच्या भोवमोगाळ सासणाच्या बापा, तुज्या नांवाच्या महिमेक आमच्या पुर्वजां तुवें केल्ल्यो बासोवण्यो सांबाळून तुज्या आपणयलेल्या भुरग्यांचो जोमो वाडय. तुज्या उतराचेर पुरवयल्या भाग्यवंतांनी तीन विस्वास दवरलेलो तें उतर तूं पाडी तेताय म्हूण तुज्या पवित्र सभे दिसान दिस कळून येवं. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. तुम्ही ताण लागले न्हू, उत्कर्शी येया. तुमचे कडेन दुडू ना तरी येया, दुडू नासता विकते घेया आनी खाया. मुजेशी येया आनी तुमी जियेतेल्यात आनी सासणाक बालता तसलो सल्लो हांव तुमचे लागीं करतलो. म्हणलें सत आयच्या 5व्या वाचपान इजाया प्रवादीच्या ग्रंथांत आमी आयकोव्या. हाका जबाब जावन सोडवणेची झरींतले संतोशां तुमी उदक काडटल्यात म्हणल्या किर्तनांतलो श्लोक आमी गायतल्या. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. तुमी ताण लागलेल्यानो उदकाशी येया. तुमचे कडेन दुडू ना तरी येया, दुडू नासता विकते घेया आनी खाया. येया, फारीक करिनासता दाका सोरो आनी दूद विकती घेया. पोशण दिनात त्या वस्तूचेर तुमी दुडू कित्याक करसितात? तुमकां दादोशीत करिनात त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडायतात? सत्रायेन म्हजें आयका आनी बरें कान तुमकां मेळटलें.
आनी पक्वाना खावन तुमी दोशी जातेल्यात. कान दिवन आयका आनी म्हजेशी येया. आयका आनी तुमी जियेतेल्यात. हांवें दाविदाक बसयल्ल्या आशिर्वादा प्रमाणे हांव तुमचे कडेन एक सासणीक करार करतलो. पळया, लोकां पासत हांवें ताका साक्षी करून दवरला आनी राष्ट्राचो फुडारी आनी अधिपती केला. तूं वळखनाय त्या राष्ट्रांक तूं आपयतलोय. तुका वळखना ती राष्ट्रां तुजेशी धांवून येतलीं. सरेस्परा तुज्या देवाक लागून हें घडतलें, कित्याक इस्रायलाच्या पवित्र देवान तुका महिमेवंत केला. सरेस्पोर मेळटा तेन्ना ताका सोदा. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा. खोटो मनीस आपली वाट सांडूं आनी नश्टो मनीस आपली चिंतना सोडूं. सर्वेस्परान ताची दया करचे खातीर तो सर्वेस्पराशी पाटी येवं. आमच्या देवाशी तो येवं, कित्याक ताचे कडेन आसा भरपूर बोगसाणें. म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्ही, म्हजो वांटो तुमचो वांटो न्ही म्हणटा सर्वेस्पोर. जितलें मळब पृथ्वेतावन वयर आसा तितलो म्हजो वांटो तुमच्या वांटा वयर आसात आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना वयर. कित्याक जशे पावस आनी बर्फ मळबातावन पडटात आनी ओंप्यांक बी दिवं आनी जेवतल्याक जेवण दिवं भूंय भिजयतात, ती सुफळ करतात, तांतू किर्लोंक लायतात आनी हे केल्ले शिवाय पाटी वचनात. तशें म्हज्या तोंडांतले भायर सरता तें उतर. निर्फळ जावन म्हजेशी पाटी येना. बगार म्हजी कुशी पळटा आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें तें सगळें करता. देवाचें उतर हें. सोडवणेचे झरींतले संतोशान तुमी उदक काडतेल्या. सोडवणेचे झरींतले संतोशान तुमी उदक काडतेल्या. हाबळे देवूस म्हजो तारो, ताका जर पातयेवन म्हाका भिरांत आसना. कित्याक सर्वेस्पोर मोचे बोळ, तोस म्हज्या किर्तनाचे मूळ. वय सर्वेस्पोर म्हजो सोडवोदार. सोडवणेचे झरींतले संतोशान तुमी उदक काडतेल्या. सोडवणेचे झरींतले संतोशान उदक काडूंक मुखार सरा. सर्वेस्परां गितां गाया, ताजें नांव हसिया. सकड बजा, ताजी विस्मिता कळीत करा. ताजें नांव श्रेश्ठ म्हणून परगट करा. सोडवणेचे झरींतले संतोशान तुमी उदक काडतेल्या. सोडवणेचे झरींतले संतोशान तुमी उदक काडतेल्या. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या भोवमुखार सस्नाच्या देवा, आमच्या दयाळ बापा, तूं एकलो असो संवसाराचो बरवो असो. ह्या पास्क परबे समयार आमी संभ्रमतन ते गुठ तुज्या प्रवाद्या वरवीं तुवें परगट केलें. तुज्या आदारा शिवाय कोणाच्यानच सुगुणी जिणयेचे वाटेन फुडें सरोंक जायना. देखून नव्या जिणयेचे अत्रेक आमच्या काळजांनी वाडय. तुमचो ते अत्रेक बागय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. जिविताचे उपादेश पाल आनी सरीसपुराची जानवेक पावयता त्या मार्गान सल म्हणलो उलो बारूक प्रवादेच्या ग्रंथांतल्या
आयच्या 6व्या वसपांत आमी आयकतल्या हाका जबाब जावन सोम्या तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची म्हणल्या किर्तनांतलो श्लोक आमी गायतल्या. बारूक प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वचप. इस्रायेला जिविताचे उपादेश आयक आनी जाणवाय शेक. इस्रायेला तूं तुज्या दुस्मानाच्या देशांत कित्याक आसाय? तूं कित्या विदेशांत मातोरो जालाय? मेल्ल्या सवें तूं कित्या तुकाच अशुध्द करताय? पातळांत देंवतल्या मदें कित्या तुजी गणती जाता? तुवें जाणवायची जर सांडल्याय, देवाचे वाटेन तूं चललय जाल्यार तूं सदांकाळ शांतीन वस्ती करतय. जाणवाय खंय आसा, बळ खंय आसा, समजणी खंय आसा म्हूण वळखून घे. हे परी लांबावक आनी जिवीत खंय आसा, दोळ्यांचो उजवाड आनी शांती खंय आसा म्हूण वळखून घे. जाणवायचो जागो कोणें सोदून काडला, तिच्या भंडारान कोण भितर सरला. तरी जो सगळ्यो वस्तू वळखता तो तिका वळखता. आपल्या गिन्यानान ताणें ती सोदून काडल्या. ताणें पृथ्वी ससनाक तीर केल्या आनी ती 4 पांयांच्या मंजतीन भरल्या. तो उजवाड धाडटा आनी तो वेता. तो उजवाडाक आपयता आनी तो तरतरोवन ताका आयकता. नेकेत्रां आपापल्या स्थानार संतोशान परजळटात. तो तांकां आपयता तेन्ना तीं जाप दितात, आमी हांगा आसा. आनी आपल्या रचणारा खातीर तीं संतोशान परजळटात. असो आमचो देव, ताचे लागीं हेर कोणाकच सर करूंक जायना. ताणें जाणवायचो सगळो मार्ग सोदून काडला आनी आपल्या सेवका जाकोबाक, आपल्या मोगाळ पुता इस्रायलाक ताणें ती दिल्या. ती देवाच्या आदेशाचें पुस्तक, सदांकाळ तकता तें धर्मशास्त्र. तीं सांबाळटा तीं जियेतलीं, पूण तीं सांडटा तीं मरतलीं. जाकोबा, फाटीं ये आनी तिका धर. तिच्या उजवाडाच्या परजळेशीं चलोवन वच. तुजी महिमा दुसऱ्या दिनाका, तुजें बाग परक्या लोकांक सोडून दिनाका. इस्रायेला, आमी सदैव कित्या देव मानता तें आमकां उगडापें जालां. देवाचें उतर हें. सोम्या तुजे लागीं आसात पुत्रां सासणी जिविताची. सोम्या तुजे लागीं आसात पुत्रां सासणी जिविताची. सरस्वरची शिकोन बोबरी जिवाची ती गटाय. सरस्वरची नियमा मोतीक उजवाड नेणट्याची ती जाणवाय. सोम्या तुजे लागीं आसात पुत्रां सासणी जिविताची. सरस्वराच्यो अज्ञानितीच्यो काळजाचो संतो. सरस्वरचो हुक्म स्पर्श दोळ्यांचो उजवाड. सोम्या तुजे लागीं आसात पुत्रां सासणी जिविताची. सोम्या तुजे लागीं आसात पुत्रां सासणी जिविताची. प्रार्थुया. बहुदयाळ आमच्या बहुमोगाळ बापा, तुजे पवित्र सभेन भितर सरोंक सगळ्या परसांक आपोण दिवना तूं ती वाडयताय. सांका तूं पवित्र स्थानाच्या उदकान तूं निर्मळ करताय. तांकां निरंतरी राख आनी सांबाळ. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
नितळ उदक हांव तुमचेर शेणयतलो आनी एक नवें काळीज तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमचे कुडींतलें पात्रांचें काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मासाचें काळीज दितलो. तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे चलाशे करतलो. तुमी जातल्यात म्हजी परसा आनी हांव जातलो तुमचो देव म्हणलें सत एजेकियल प्रवादीच्या ग्रंथा मुखांत्र देवान कळीत करचें तें ह्या 7व्या वाचपान आमी आयकतले हांव. आनी हाका जवाब जावन जशें मेरू वमतें जरीक तांणेता तशी म्हजो आत्मो तुका आत्रेकता म्हज्या देवा म्हणल्यार किर्तनांतलो श्लोक आमी गायतले हांव. हाच्या उपरांत सरेस्पुराची स्तुती करून महिमा देवाक उंसर्गी म्हणलें गीत आमी गायतले हांव. तेन्ना बंद पडल्यो घंट्यो वाजतल्यो आनी पास्काचो संभ्रम सुरू जातलो. एजेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सरेस्पराचें उतार म्हाका पावलें. मनशा पुता, इस्रायेलीच्या घराण्याची मनशां आपल्या काश्या देशांत वस्ती करतालीं तेन्ना तांणी आपले सालीन आनी कर्तवांनी तो बसतायलो. देखून हांवें तांचेर म्हजे राग काडलो, कित्याक तांणी देशान रागात वरयल्लें आनी आपल्या मुर्ती वरवीं तो बसतायल्लो. हांवें तांकां राष्ट्रा मदें शिंपडायलीं आनी सगळ्या देशांत तीं दुस्पटलीं. तांची साली आनी कर्तुवा प्रमाणे हांवें तांची मनसी बी केली. पूण राष्ट्रा मदें तीं आयलीं तेन्ना तांणी सगळे कडेन जंय तीं आयलीं थंय म्हजें पवित्र नांव बसतयलें. अशें लोक तांचे विशीं म्हणूंक लागलो, ही सरेस्पराची परजा, तरी तांणी आपलो देश सोडचो पडलो. पूण इस्रायेलीच्या घराण्यान आपूण गेल्ल्या त्या राष्ट्रा मदें बसतयल्ल्या त्या म्हज्या पवित्र नांवाचो म्हाका हुस्को आसतलो. देखून इस्रायेलीच्या घराण्यांक सांग, सरेस्पर देव अशें म्हणटा, इस्रायेलीच्या घराण्या, हे हांव तुमचे पासत न्ही. बगार, तुमी गेल्यान त्या राष्ट्रा मदें तुमी बसतयले त्या म्हज्या नांवा पासत करता. राष्ट्रा मदें बस्ट जाल्लें तें म्हजें नांव तुमी तांचे मदें बसतयलें तें नांव हांव परतून पवित्र करतलों. आनी तुमची उदेशी हांव तांच्या दोळ्या मुखार म्हजी पवित्रकाय दाखयतालों. तेन्ना हांव सरेस्पर म्हूण तांकां कळी जातालें. उलयता तो सरेस्पर. हांव तुमकां राष्ट्रा मदलीं काडटलों आनी सगळ्या देशांतली एकठांय करतलों आनी तुमच्या काश्या देशांत हाडटलों. नितळ उदक हांव तुमचेर शिवरतलों आनी तुमी नितळ जातल्यात. हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळेपणांतलो आनी मुर्तीच्या अशुद्धपणांतलो नितळ करतलों. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलों आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलों. तुमचे कुडींतलें फातराचें काळीज हांव काडटलों आनी तुमकां एक मासाचें काळीज दितलों. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलों. तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे चलशें करतलो आनी म्हज्यो आज्ञा तुमी पाळीशें करतलो. तेन्ना हांव तुमचे पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तुमी वस्ती करून पावतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव जातलों तुमचो देव. देवाचें उतार हें. Porbeच्या दाबा
संतोषाचे उल्हास चढून कीर्तना गावून परिवार समेत देवाच्या मंदिरात हांव वचून हांसलो. जशे मिरवणुके जरिताले ता तशे म्हजो आत्मो तुका अग्रेता म्हज्या देवा. जशे मिरवणुके जरिताले ता तशे म्हजो आत्मो तुका अग्रेता म्हज्या देवा. प्रार्थूया. सर्व बलिष्ठ देवा आमच्या भौमगाळ बापा, तुझ्या अख्ख्या पवित्र सभेच्या दयेन दिश्ट घाल. सगळ्या मनशाकुळाच्या सोडवण्याचें काम समाधानान सुलोवन दी. पडतां तांकां तूं उबारताय, पोरनें जालां तें नवें करताय आनी जेजू क्रिस्ता सरस्नाच्या आरंभानी शेवटा वरवीं सगळो संवसार तूं परतून संपूर्ण पवयताय. हे निरंतरी सोडवण्याचें काम पळोवंक आनी बघूंक समेस्त मनशां भोव कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. देवा उत्सर्गी आणि शांतिताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोत्वेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका गिरवास्ता तुझ्यातून वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता. सोमियान जेजू ख्रिस्ता बापाच्या इतिहास पुता सोमियान देवाचे शेळये संसाराचेर पाप काडटात आमची काकळूत तूं बापाच्या उज्याक पोसलाय आमचे मागणे मानून घे इतक्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे Jesu Christa, Niklos tu Covid, Niklos tu Ishwar, Niklos tu Parameshwar. Amen.
प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्पवेदारा बापा, मैमेन पुनर्जीवन जाल्ल्या तुझ्या पुताचो प्रकाश हो भोव पवित्र रातीचेर तूं फांकयताय. आमकां तुजी भुरगीं करता तो देवाचो मोगाचो आत्मा तुवें आमकां दिलाय. तुज्या एका कुटुंबाच्या नव्या पुतांदुवांच्या काळजांनी रावून तो तांकां आत्म्या कुडी सयत पवित्र करूं अशें ती निर्मळ काळजान तुजी साकरी करूं पावो. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. पातकी कुडीचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडां आमी पातकांचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमचे आदले सैम क्रिस्त सांगता आमी कुर्सायला म्हूण आमी जाणाव. जेजू क्रिस्त मेळनांतलो जिवन जाला आनी तो मरना. आज आमी क्रिस्त सांगता मेल्याव जाल्यार तशेंच क्रिस्तां सवें जियोंकी पावतल्या म्हणलें सत सांत पावल रोमाघरां बरयल्या पत्रान आयच्या 8व्या आनी 9व्या सोल्यांतल्यान एक मात वचपाक सांगता ते आयकोव्या. उपरांत आमी सर उबी रावून हालेलुया क्रिस्त मरणांतलो जिवन जाला म्हणलें उद्गार संतोशान गावया. सांत पावलोन रोमाघरा बरयल्या पत्रांतले वचप. बाबा भयणीनो, क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतलें तवळ ताच्या मरणांती एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतलें. हें तुमी नेणात. तशें आसता बापाचे महिमे बरीत सक्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो तेच परी आमी नव्या जिवितांत चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मारिफात आमकां क्रिस्ता सवें निकेपिल्यांत आनी ताच्या मरणांत वांटेली केल्यांत. कित्याक तो मेलो तशें ताचे सवें एक जावन आमी मरूं जाल्यार ताच्या जिवनपणांती आमी भागीदार जातल्या. पातकी कुडीचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडां आमी पातकाचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमचें आदलें सैम क्रिस्त सांगता आमी कुर्सायला म्हूण आमी जाणाव. कित्याक मेल्या उपरांत एक मनीस पातकाच्या बंदपासांतलो सुटता. आमी क्रिस्ता सांगता मेल्या जाल्यार तशेंच क्रिस्ता सवें जियोंकी पावतल्या म्हूण आमी सत मानता. क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवन जाला तो परत्यान मरना म्हूण आमी जाणाव. मरणाक ताचे वयर ह्या फुडां कसलीच पदवी ना. तो मेल्ल्यान ताचेर पातकाक कसलोच अधिकार ना आनी तो एकच पावटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासो जियेता. तशेंच तुमी पातकाक मेल्यात आनी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत देवा खातीर जियेतात म्हूण समजून घेया. देवाचें उतर हें. उद्गाराक आमी उबी रावया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पराक दिन वासुया कित्याक तो बरो. ताची विश्वासीतया ससनाक पाळता. तर इस्रायल ताका वाकणून म्हणून ताचो विश्वासी मोग ससनाक पाळता. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेलान. ताच्या उजव्या हातान महात कार्यान चलयल्यान. हांव मोरचो ना, हांव जिवंत रावतलो आनी सर्वेस्पराची अद्भुत कार्यान वर्णितलो. Alleluia, Alleluia,
सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसू. लूका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका येसुम्या. आयतारा फांत्या वरार आपले तयार केल्ल्यो फॉर्मळे वस्तू घेवन त्यो स्त्रियो समाजाच्या सरशीन आयल्यो. तो वळू समाज थावन फातर पाटी लोळयलो तांणी देखलो. समाज भितर रिक्त आसतना सोम्या जेजूची कूड तांकां मेळ्ळी ना. कितें घडलें काय म्हणून ती शर्मेन आसतना झळझळीत मुस्तायकी न्हेसलेले 2 जण तांच्या सरशीन येवन उबे रावले. स्त्रियो भियान तरतरल्यो. तांची दिश्ट धरणीक आरावंक लागली. तो ते तांचे लगे म्हणाले, जिवंत आसलेल्याक मेल्ल्या मदें तुमी सोदतात कित्याक? तो हांगा ना, ताका जिवंत उठयला. तो गालिलेयांत आसतनाच ताणें तुमकां कितें सांगलें तें उडास तुमी करा. मनशापुताक पातक्यांच्या हातांत फाराजन करूंक जाय आनी 3ऱ्या दिसा ताणें जिवंत उठोवंक जाय. तो वळू त्या स्त्रियांक जेजूच्या उतरांचो उडास आयलो. समाजेतावन पाटी वचोवन तांणी ह्यो सर संगती 11 जाणांक आनी हेरांक सकटांक सांगल्यो. खबर दिल्ल्यो स्त्रियो ह्यो मागदेला गांवची मोरी, जुआन, जाकोबाच्या आवय मोरी आनी तांचे सांगता आसलेल्या हेर स्त्रियांनी ह्यो सर्व संगती देवदूतांक सांगल्यो. पूण स्त्रियांनी कितें सांगलें तें तांकां एक घडपाचें काण्य बरी दिसलें आनी तांणी तें सतमानलें ना. पूण पेद्र उठोवन समाधीच्या सरशीर धांवून गेलो. बागोवन समाधी भितर पळयत आसतना ताका सणाची लुगटां मात्र दिसली आनी कितें घडलें काय म्हणून आपणायतल्याक विजमी जावन तो फाटीं गेलो. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो तशेंच भुरग्यानो, आमकां आज व्हरतो संतोश आनी संभ्रम असो दीस. फाटल्या 40 दिसान धांवनो एका रितीच्या बेजारांत आमी आसल्या. व्हड व्हड संभ्रम आमच्या कुटुंबांत जावंक नात, खंयचीय कार्य जावंक नात आनी एका रितीचें हे निराशी वातावरण आमच्या कुटुंबांत आनी आमच्या भावार्थी जिणेंत आशिल्लें. आनी आयच्या दिसा आतां महिमा जाल्या उपरांत एका रितीचो संभ्रम, एका ददोसकाय आमच्या जिवितांत आयल्या. कित्याक आमकां पास्कांचें फेस्त, पास्क परब, पास्कांचें फेस्त म्हणटा आसतना आमकां व्हरतो संतोश. आज सकाळीं तावन तुमी ताची सुरवात तयारी केल्या. बऱ्यांतलें बरें उस्तूर घालून तुमी आयल्यात. काही बऱ्यांतलें बरें कायले रांदून तुमी दवरून आयल्यात. कायलें बऱ्यांतलें बरें जेवण संतोशान ह्या संभ्रमान तुमी वांटली जावं गायतीन जाल्यात. पास्कांचें फेस्त जावन आसा क्रिस्ती भावार्थ्यांच्या सर फेस्तांची आवय. हें फेस्त नातलें जाल्यार उरलीं खंयचींय फेस्तां आसती नात. देखून क्रिस्ती भावार्थ्यांच्या फेस्ताच्या आचरणांत पास्कांचें फेस्त जावन आसा मूळ फेस्त.
देखून सर फेस्तांची आवय म्हणटात ह्या फेस्ताक. हे फेस्त अत्यंत दबाजीक परबेचें फेस्त. हे फेस्त आमच्या बावर्ताचें फेस्त, कित्याक आयच्या दिसा जेजू जिवंत जालो. जर तर जेजू जिवंत जावंक नातुलो जाल्यार हे फेस्त आज आचरण घेतना उरलीं फेस्तां खंयचीं आचरण घेतिनात. आमी हांगासर इगर्जेंत बसोन वा माध्यमांनी मिसाचें बलिदान भेटोवंक आसती ना. हे फेस्त आमी म्हणटा कन्नड भाशेन बेळाकिन हब्बा म्हणटा ह्या फेस्ताक. बेळाकिन हब्बा उजवाडाचें फेस्त. देखून हे फेस्त आकाशार संद्रेम आशिल्ल्या त्या वेळार येवचें फेस्त. देखून थोडे फावटी हर एक फेस्तां आमची तारीखेचे फेस्तार आसात. क्रिस्मसाचे जावं देखीन फेस्त. पूण हें एक फेस्त प्रकृतीचेर ओंदून आसचें फेस्त. प्रकृतीचेर म्हणजे सोलार सिस्टमाचेर ओंदून आसचें फेस्त. देखून केदळा संद्र आकाशार आसता त्या दिसा आचरण करचें फेस्त. देखून थोडे फावटी हें मार्चांत येता, थोडे फावटी एप्रिलाच्या सुरवेर येता, थोडे फावटी एप्रिलाच्या अखेरीक येता. देखून हें फेस्त आमकां चड म्हत्वाचें. म्हणजे मगाच्या भावानो भयणीनो, हे फेस्त आज आमी आचरण करता आसतना देवाच्या सगळ्या योजनेची चरित्र आमी आयकली. उत्पत्ती पुस्तकांत तावन रोम सांपावलून बरयलेल्या त्या रोमकाराच्या त्या पत्रा पर्यंत सगळी चरित्र आमी आयकली. देवाच्या सोडवणेची चरित्र, देवाच्या योजनेची चरित्र. उत्पत्ती पुस्तकांत आमी पळयता पयल्या वचपांत देवान कशें संवसार रचलो, कशें मनशाक रचलो आनी देवाक कशें तो दिसलो. देवाक बरो दिसलो आनी देवाची महत् कार्यां देवान 6 दिसा ताणें दाखोवन दिली. 7व्या दिसा ताणें विश्व घेतलो. उपरांत दुसऱ्या वचपांत अब्रामाक देवान कशें आशिर्वादीत केलो, कशें ताका बेसांवांनी भरलो. अब्रामाच्या विश्वासीपणाक, अब्रामाच्या बावर्ताच्या जिविताक देवान ताका अभिषिक्त करून सर्व जनांक असो बापाय कसो नेमलो म्हणलें आमी आयकता. इजाया प्रवादेच्या 3ऱ्या वचपांत आमी पळयता देव एक बासवणी दिता. देव एक बासवणी सर्व परसांक इस्रायल परजा एक आदर्श परजा जातली. तिच्या संदिग्ध परिस्थितींत देव तिका सणून घालचो ना म्हणली बासवणी इजाया प्रवाद्या मुखार दिता आसतना 4थ्या वचपांत तसो इजाया प्रवाद्या मुखांतर देव म्हणटा, तुमी थकल्यात जाल्यार म्हजे सरशी येया, तुमी थानेल्या जाल्यार म्हजे सरशी येया, तुमी भुकेल्या जाल्यार म्हजे सरशी येया आनी हांव तुमकां सर्व बरें करतलो म्हणली बासवणी इजाया प्रवाद्या मुखांतर दिता आसतना 5व्या वचपांत बारूक प्रवाद्याच्या पुस्तकांत सोमी म्हणटा, तुमी भिवची गरज ना, तुमकां हांव आसां, तुमचो रक्षक हांव आसां, तुमचो सर्वेस्पर हांव आसां, तुमकां हांव राखून सांबाळटलो. सर्वेस्पराच्या मार्गान तुमी चला, जिवीत तुमी जोडटल्यात म्हणलो एक बरोसो जेजू थंयसर आमकां दिता. उपरांतल्या 7व्या वचपांत थंयसर इजेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांत नितळ उदक तुमचेर हांव शेणयतलो, नितळ उदक तुमकां दिवन हांव पोसतलो आनी तुमचें थंय एक नवें काळीज, एक मासाचें फातराचें काळीज काडून मासाचें काळीज तुमचें थंय रुता करतलो आनी तुमचें थंय एक नवो आत्मो हांव तुमकां दितलो म्हणलो एक बासवणी इजेकियल प्रवाद्या मुखांतर देव इस्रायल परचेक दिता. आनी हेच्या निमाण्या वचपांत सांपावलू रोमाकारां बरोबर म्हणटा, क्रिस्त जिवंत जाला. मनशा कुळाच्या सोडवणेक आयिल्लो क्रिस्त तो जिवंत जाला, तो आनीक मरना. आमी हे सगळे पास्काचे गुट आमी निमाण्या ब्रेस्तारा निमाण्या शुक्रारा दिसा नियाळ्ळ्यात आनी ह्या मुखांतर तो म्हणटा, आमी जिवंत परसा, जिवंत क्रिस्ताची परसा, क्रिस्त मेलो जिवंत जालो आनीक तो मरना. ह्या फुडा क्रिस्त थंय मरणाक आनी कसलीच पदवी ना म्हणालो. पळय म्हज्या मगतच्या भाव भयणीनो, असले फेस्त आज आमी आचरण करतना 2 संगती आमी हांगासर पळयता. 2 संगती कसल्यो त्यो 2 संगती तुमी हांगासर पळयतात? प्रमुख 2 संगती एक उजो आनी एक उदक. पळया, संवसाराच्या आरंभार रचनेच्या वेळार उत्पत्ती पुस्तकांत पळयलें आमी देवान कितें रचलें पयलें?
उसवाड रचलो, उजो रचलो, उसवाड. उपरांत कितें केलें देवान? उदक रचलें. म्हळ्यार ह्या संवसारांत आमकां प्रमुख 2 संगती गरजेच्यो जिवंक. एक उजो आनी एक उदक. हे 2 संगती ना जाल्यार जिवंक साध्य ना. आमी पळया, हर एक वनस्पती, हर एक रूख झाडां, हर एक रूख झाडां, हर एक फुलां फळां ती उजवाडाच्या बळान जातात. उजवाड ना जाल्यार खंयचेंय पीक पिकना, खंयचीय रूख वाडना, खंयचीय झाडां वाडनात, खंयचीय रांदवय, खंयचीय तरकारी, खंयचीय फुलां फळां जायनात. उजवाडान मात्र जातात. देखून उजवाड भोव गरजेचो. उजो ना तर आमी जेवंक शकना, आमी जेवंक शकना. कित्याक म्हळ्यार उजो आमकां भोव गरजेचो. आमी रांदचें खाण जावंक पुरो, आमी जिवचें जिवी जावंक पुरो, उजवाड ना जाल्यार तें अंधकाराचें जाता, जिवंक साध्यत ना. दुसरें उदक. उदक जीव दिता तें जर. उदक ना जाल्यार आमकां जिवंक साध्य ना. देखून आमी जाणा उदकाचे ती प्रामुख्यता कितली गी म्हूण. आदी आमच्या थंय त्या वेळा उदक नातलें. उदक म्हळ्यार सडा वत बांयो एप्रील मेयान सुकतल्यो आमच्यो बांयो. त्या वेळा बोरवेलां पुरा नातलीं. कांय न्हंयक काट घालताले. काट घाल्यार आमच्यो न्हंयो गिमान सुकच्यो न्हंयो, वळच्यो न्हंयो. एप्रील मेयांत काटी सुकताले, उदक आसनातलें. देखून हेणे तेणें सरकारां बोरवेलां काडटालीं मार्गा देगेर आनी ती आलोवची बोरवेलां पंप घालून आलोवची न्ही गे. एकल्यान आलोवची, एकल्यान कोळसो दवरचो न्ही गे. आनी त्या वेळा मस्त लायन आसताली. लायन एकल्याच्या फाटल्यान एक कोळसो आनी एक कोळसो. देखून अशें आमी उदक हाडटाले. ह्या दुसऱ्यांच्या बांयतलें, दुसऱ्याच्या तळ्यांतलें उदक आमी हाडटाले. आनी एक उदक एक तेंबो पाड जावंक आमी सोडिनातले. कित्याक उदकाची गरज आमी जाणा. आतां बोरवेलां आसात, आतां मुन्सिपालिटी आसा, पंचायत आसात. लोकांक उदक उणें जायनातलें बरी, जाय तितले प्रयत्न करून आमच्या घरा बागलांक उदक येवचें बरी करतात. भोव प्रगती जाल्या. पूण उदक ना जाल्यार मनशाक जिवंक जायना. उदक ना जाल्यार पृथ्वीर खंयचेच एक जिवी किरला ना, एक वनस्पती किरला ना. हे फुलां जायनात, हे फळां जायनात, कसोच रूख तो जायना. मरुभुमी जाता, रेवेची सुकी दाट थंयसर जाता. देखून उदक आनी उजो भोव गरजेचो. पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्यो दोनूय संगती भोव गरजेच्यो तर ह्यो दोनूय संगती अपायकारी जावन आसात. उज्यांत आमी पडल्यार आमी कितें जाता? लासता. उदकांत पडल्यार आमी कितें जाता? बुडता. उदकांतय मरता, उज्यांतय मरता. देखून पळया, देवान आमकां ही 2 देणी दिल्यांत ती भोव जीव दितात आनी जीव काडूंक शकतात, जीव दिवंक शकतात. पळया, नोयेच्या काळार लोक पातकांत आशिल्लो. देखून देवान कितें केलें? देवान बुर्तुगल धाडलो. 40 दीस आनी रात थंयसर पावस आयलो. पावस पावस पावस, भिरांकूळ पावस, आनी सगळी पृथ्वी बुडली पावसांत. आनी नोयेचें एकूटो मात्र तारवार तें जियेलें. पळया, सगळ्यांचो नाश जालो. आनी तसली आवर आतांय आधुनीक काळार येवन आसात. केरळांत, आमच्या कर्नाटकांत, ओरिस्सांत, उत्तराखंडांत आनी इतर जायत्या सुवातेनी, परगांवांत जायत्या सुवातेनी आवरां येतात. जायतो लोक वर्सान वर्स मरून आसा. आनी पळया, नोयेच्या काळार कितें घडलें? उज्यास्वानी गंध कसो पावस येवनो, जायतो लोक मरण पावलो. उज्यास्वानी गंध कसो पावस मनशाच्या पातका वरवीं. आजूनय हो पावस थोडे कडेन येवन आसा. आतां दग कठीण आसा. थोडे कडेन इतली दग आसा की टेम्परेचर 50 डिग्री ताच्या की चड गेल्लें आसा, 55 गेल्लें आसा. तवळ सरकारान न्ही सगळ्या ऑफिसां रजा दिल्ली आसा आनी म्हणलें आसा तुमी सकाळींची आनी सांजेची मात्र ऑफिसां उक्तीं करीत, दनपारांची बंद करीत. कित्याक म्हळ्यार त्या दनपाराच्या वताक भायर आयले जाल्यार आंगाक पड पडटात, दगीचे पड पडटात, आंगाक पड पडटात आनी आंगांतले रग सुकता. जायतो लोक मरण पावता. देखून जायत्या सुवातेनी प्रतिरितीन थोड्या वर्सां फुडें आमच्या बिजापुरांत, गुलबर्गांत असलें एक फर्माण सरकारान दिल्लें जावन आसा. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आज उजो आनी उदक जिवी दिता, जीव काडटा. सुरेस्पूर देव उज्याक आनी उदक सम करता. हांव तुमकां जिवीत दिता. तानेल्ल्यानो म्हजे सरशी येया, हांव तुमकां जिवीत दिता. येया, तुमी ह्या झरींतले पियेया. पूण तुमी उपराटी रावशात जाल्यार
तुम्ही म्हाका उपराटी रावशा जाल्यार म्हजे विरोध तुम्ही वेशा जाल्यार हे उदक तुमकां मारेकार जावन पडटले आनी तुमी सगळीं नासतल्यात. पळया इस्रायल परजेक तें उदक जिवी दिवंक शकलें पूण इजिप्तकारांक फरावाच्या सैन्याक तें उदक जीव काडूंक लागलें. देखून जेजू म्हणटा तुमी तानेल्ल्यानो म्हजे सरसे येया, कलतेपणा म्हजे सरसे येया, विस्वासान म्हजे सरसे येया, बसा आनी म्हजे लागचे शिका कित्याक हांव बळ्या आनी कलते काळज असो येया. आनी दुसऱ्यान उज्याक म्हणटा जेजू तुमी पृथ्वेचें मीठ, पृथ्वेचें तुमी संवसाराचो उजवाड आनी पृथ्वेचें मीठ. तुमी संवसाराचो उजवाड, तुमी उजवाड जाय कित्याक हांव संवसाराचो उजवाड, तुमी उजवाड जाय आनी तुमी दिवटणे दवरलेल्या ते उजवाडा बरी जाय. तुमचो उजवाड मनशांनी पळय, तुमची कामां पळोवन सर्गीच्या बापाक तांणी महिमा दी. पळया जेजू म्हणटा तुमी संवसाराचो उजवाड. कशें पेटयलेलो दिवो आमी कळशे बंद दवरिना, तो दिवटणेर दवरता, तशें तुमचो उजवाड मनशां मुखार परजळ जाय तुमच्या बऱ्या करण्या मुखांतर. आनी तुमची बरी कामां पळयल्ल्या त्या लोकांनी सर्वेस्परा देवाक महिमा दी. मदर तेरेसा एक उजवाड जाली, तिची उजवाडाची बरी कामां तिने सगळ्या संवसाराक परगट केली. तिची कामां पळयल्ले सगळी आमच्या देवाक वर्णूंक लागले. म्हज्या मगाच्या भाव भयणीनो असली बरी कामां देखून जेजू म्हणटा तुमची बरी कामां मनशां मुखार परजळून दीत आनी ती पळयल्ले सर्गीच्या बापाक महिमा दिवन दीत. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबणीनो आमकां आपोवणें, हें आमकां आपोवणें आज ह्या जेजूच्या जिवनपणाच्या परबेच्या समयार देवाचें उतर आमकां दिता. हें आपोवणें हें आपणाक सरी जाल्लें जिवीत आमी जिवंक जाय. देखून सा पाऊल म्हणटा आमी अंधकाराची भुरगीं न्ही, आमी काळोखाची भुरगीं न्ही, आमी उजवाडाची भुरगीं, उजवाडाची. आमी उजवाडान जिवंक जाय, आमी सताची भुरगीं सतान जिवंक जाय, आमी नितीची भुरगीं नितीन जिवंक जाय, आमी समाधानाची भुरगीं समाधानान जिवंक जाय, आमी शांतीची भुरगीं शांती खातीर वावरूंक जाय. आमी देखून देवाचें राज्य खंयचें तें सोम्याचें राज्य शांतीचें, सोम्याचें राज्य मोगाचें, सोम्याचें राज्य तें सेवेचें, हें राज्य आमचें जावंक जाय. आनी आयच्या दिसा शांती खातीर मेल्लो जेजू, समाधाना खातीर मेल्लो जेजू, मोगा खातीर मेल्लो जेजू, निती खातीर मेल्लो जेजू आज जिवन जाला आनी म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड, तुमी संवसाराचे उजवाड जाय आनी पेल्यांक तुमी बरें करी जाय, तानेल्ल्यांक तुमी पिवन दिया, भुकेल्ल्यांक जेवण दिया आनी उक्त्या आशिल्ल्यांक पांगरूंक दिया. ह्यो तुमच्यो बऱ्यो करण्यो जावं दीत बापाक महिमा दिवच्यो करण्यो, उजवाडाच्यो करण्यो. देखून तुमचो उजवाड मनशां मुखार परजळ जाय आनी तांणी तुमची बरी कामां पळय जाय, सर्गीच्या बापाक महिमा दी जाय. देखून तो म्हणटा तानेल्ल्यांक पिवन दिया. देखून तो म्हणटा येया म्हजो आशिर्वाद पडल्यानो. उजव्याक तो म्हणटलो अंतकाळार आमच्या जजमेंटा वेळार आमच्या निती फैसला वेळार तो म्हणटलो उजव्याक आसले येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद पडल्यानो. हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिलें, हांव उक्तो आसलो तुमी म्हाका पांगरूंक दिलें, हांव बंदेंत आसलो तुमी म्हजी भेट केली. केदाळ सोम्या जें कितें तुमी म्हज्या ल्हान भावा भयणी केलें तेंच म्हाका तुमी केलें. पळया दाव्याक आसल्या म्हणटलो म्हजे सरसिल्ले पयसरा तुमी शिराप पडलेल्यानो कित्याक हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिलें, हांव उक्तो आसलो हांव तुमी पिवंक दिवंक ना, हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिवं ना, हांव उक्तो आसलो तुमी म्हाका पांगरूंक दिवं ना, हांव बंदेंत आसलो तुमी म्हजी भेट करूंक ना, हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिवं ना. केदाळा सोम्या केदाळा. आनी जेजू म्हणटा जें कितें तुमी म्हज्या ल्हान भावा भयणी केलें ना तेंच म्हाका तुमी केलें ना. देखून तुमी म्हजे सरसिल्ले पयसरा शिराप पडलेले न्हू. देखून आमी आज सुमी आमकां आशिर्वाद आनी शिराप दवरता. आमी आशिर्वादाची भुरगीं जावंक जाय. अब्राम आशिर्वाद जालो, आमी आशिर्वाद जावंक जाय. आमी उजवाडाची भुरगीं जावंक जाय. आमी संवसाराचे पृथ्वेचें मीठ, संवसाराचो उजवाड, तानेल्ल्यांक जिवीत दिवचें, जिविताची जर उदक जावंक जाय. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबणीनो कन्नडांत एक पोत आसा. हसिದಾಗ ಅನ್ನ ದಣಿದಾಗ ನೀರು ಕೊಡದಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಏನು ಚಂದವೋ ಹಸಿದಾಗ ಅನ್ನ ದಣಿದಾಗ ನೀರು ಕೊಡದಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಏನು ಚಂದವೋ. आयच्या दिसा जेजू आज आमकां संदेश दिता आनी म्हणटा तुमी उजवाड जाया,
सूर्यो उजवाड होय गे आनी संद्र्या उजवाड ना संद्र्या मातय एक दीस संवसारान फुल्ल काळोख भरलो काळोख उजवाड ना तुल्लो सगळ्या लोकांनी दिमी घालना मागणें केलें देवा आमकां उजवाड धाड आनी देवान ह्या लोकांचें मागणें आयकलें आनी सूर्य धाडलो सूर्य आयलो ते उदेवून आयलो दनपार जालो लोकां भारी खुशी जाली लोकांनी डॅन्स करूंक सुरू केलें उजवाड आसा आनी आमच्या संगाता उजवाड आसा म्हूण डॅन्स सुरू केलें आनी सांज जाली काळोख जालो सांज जाताना सूर्य बुडोवन आयलो काळोख जाताना लोकां थंय परतून थंय निरासपण परतून ती बेसाराय लोक दिंबेर पडलो आनी देवा लागीं मागं लागलो देवा तुवें उजवाड दिल्लोय घडयेन तुवें वेलोय तुमकां उजवाड धाड आनी तो वेळ सूर्य म्हणालो कत करनाकात म्हज्या लोकांनो हांव रातीचें वेतांव करें पूण तुमकां संद्रे मेळटलो तो तुमकां उजवाड दितलो तो संद्रे म्हणालो खाले म्हणटाय सूर्या म्हज्या लागीं उजवाडच ना हांवें कशें उजवाड दिवचो तो वेळ सूर्य म्हणालो संद्रेमा भियेनाका म्हजें लक्ष उजवाड घे आनी अंधकारांत आसलेल्या ह्या लोकांक दी पळय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आमचें थंय उजवाड ना क्रिस्त आमचो उजवाड पस्कांची वात जावन आसा उजवाडाचो संकेत सोम्याचो संकेत जेजू क्रिस्ताचो संकेत क्रिस्त आमचो उजवाड आनी हो उजवाड आमी जावंक जाय उजवाड पासारचे संद्र आमी जावंक जाय देखून थंयसर पास्काची वात पेटयली आनी पास्काच्या वातेन तावन तुमच्यो वाती पेटयल्यो हें जावन आसा क्रिस्त उजवाड आनी क्रिस्ता तावन तो उजवाड आमी घेवंक जाय आनी उजवाड आमचेच लागीं आमी दवरूंक जो तो हेरांतय आमी वांटून घेवंक जाय देखून जेजो म्हणटा तुमचो उजवाड मनशां मुखार परजुळोवन दीत ते तुमच्यो बऱ्यो कामां पळोवन दीत आनी सर्गीच्या बापा महिमा दिवन दीत आमेन. तिसरो भाग उदकाचेर आशिर्वाद आनी पवित्र स्नानाची नवी सरणी असो संकेत जावन उदकाचेर आशिर्वाद घालून ते पवित्र करता उपरांत आमच्या पवित्र स्नानाच्यो बासोन्यो नव्यान करूंक उलो दिता आमी आमच्या पवित्र स्नानाच्यो बासोन्यो नव्यान करचो उपरांत येजाक आमचेर पवित्र केल्लें उदक शिणयता ह्या वेळी देखलें हांवें उदात म्हणलें गीत गावचें. प्रितीच्या भावा भयणीनो आमच्या पवित्र स्नानाच्या उगडासाक ह्या उदकाचो आमचेर शिवर पडटलो त्या उदकाचेर आशिर्वाद घाल म्हण सर्वेस्पर आमच्या देवा लागीं मागुया आमकां तो नवीन करूं आनी आमी घेतलेल्या पवित्र आत्म्याक विश्वासी रावंक तसो आमकां करपा दिवं होनपणी ह्या वखदां आमी मागया. जेजू जिविताची जर आमचे ते निरंतर वळोर येवन दी म्हूण मागया. सर्वेस्परा देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा हे भोव पवित्र राती आमी तुजी भुरगीं जागरण करता अजपांनी तुवें आमकां रचल्याय आनी अदीक व्हडा अजपांनी तुवें आमकां सोडयल्याय असो आमी हे जागरणेंत 3 वर्षी काळ सावन उगडास करता तर कणवळ्यान आमकां पाव आनी उदकाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या कुडींत जीव बरोवंक आनी तो नितळ करूंक तुज्या काकुळतीचो उपाय कसो तुवें उदक रचलें कित्याक म्हळ्यार उदका वरवीं तुजे परजेक तुवें गुलामपणांतली सोडयली आनी अरण्यान तिची तान बागयली. उदका वरवीं तूं मनशा कडेन नवो करार करचो आसलोय म्हूण प्रवाद्यांनी बरगटलें शेकी जेजून जोर्दानीन पवित्र केल्ल्या उदका वरवीं पाड जाल्लें आमचें सेंब पुनर्जिवनपणाच्या नणांत तुवें नवें केलें देखून हें उदक आमी घेतिल्ल्या पवित्र स्नानाचो उगडास जावं दी आनी ह्या पास्क परबे समार पवित्र स्नान घेतिल्ल्या आमच्या भाव भयणीच्या संतोशांत आमकां वांटो मेळोवन दी क्रिस्त आमच्या समे वरवीं आमेन.
तुमच्यो वाती पेटया. वाती पेटया. वो स्वयं से मुकर ये कणिगा पटापट. प्रितीच्या भावा भयणीनो, पास्काच्या गुटा वरवीं जेजू सांगता नवे जिणेची साल आमी धरचे खातीर ताच्या सांगता पवित्र स्नानांत आमकां निखेपिली. ते पासत प्राजीत काळाची दंडवण आमी पाळल्या उपरांत आमच्या पवित्र स्नानाच्या समयार सैतानाक आनी ताच्या कामाक पाठ करून आनी कातोलीक पवित्र सभेन देवाची सेवा साखरी करूंक उतर दिवन आमी केल्ल्यो बसवण्यो आतां नव्यान करुया. देखून सगळ्या काळजान उसारून सांगात, सैतानाक तुमी पाठ करतात मो? वय आमी पाठ करता. आनी सगळ्या ताच्या कामांक पाठ करतात मो? वय आमी पाठ करता. आनी सगळ्या ताच्या बुलोवण्याक पाठ करतात मो? वय आमी पाठ करता. सरपदवेदारा देवा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा तुमी सत मानतात मो? वय आमी सत मानता. जेजू क्रिस्ताचो एकलोच पूत आमकां मर्यादान जल्मलो, ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निखेपिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवंत जालो आनी बापाच्या उजव्या बसला. ह्या आमच्या सुम्याक तुमी सत मानतात मो? वय आमी सत मानता. बापा आनी पुता तान बसल्ल्या आमच्या जीव देणेऱ्या पवित्र आत्म्याक तुमी सत मानतात मो? वय आमी सत मानता. कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पातकाचें बोगसणें कुडे जिवनपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सत मानतात मो? वय आमी सत मानता. तर आतां उदकान आनी पवित्र आत्म्यानो नवो जल्म दिला आनी पातकाचें बोगसाणें आमकां दिलां. तो सर्वपदवेदार देव आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचो बाप आम्हा समेस्तांक सासणाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळूं. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. वाती पालवून बसया. आतां गीत गाता आनी हांगासर पवित्र उदकाचो शिवर तुमचेर पडटलो. ह्या वेळार देखलें हांवें उदक म्हणलें गीत गावचें. Serci, Deus da Pale.
पोरां जय जय, सर्वेस पोरां जय जय. सो तो बाग आतां सर्वां उबी रावन आमचे मागणे सरस्परा उजे उसारया. भावार्थची प्रार्थना जातस मिसाचें बलिदान मुंदरसून वेता. मिसाच्या दाबाजीक आशिर्वादा उपरांत जिवान जेजूच्या इमाजीचो उमो आसतलो. जिवान जेजूक भक्तीन मान करूंक अवकाश आसतलो. भक्तीन वांटो घेवचो. जावप. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी पुनर्जिवांत क्रिस्ताक सदांच धैर्यान प्रगटोवंक आनी साक्ष जावन जियोंक तुजी कृपा दी. क्रिस्ताचो मोग आमच्या भाव भयणी दाखोवन तांची मनां उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या राजकीय मुखेल्यांनी आनी सरकारांनी अधिकाऱ्यांनी सतन आनी नितीन लोकांच्या बरेपणा वावरूंक आनी आमच्या परिसरांत मोगाचें आनी शांत समाधानाचें वातावरण रोसून फुडें सरशें तांची मनां उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे फिरगस कुटाम पुनर्जिवन क्रिस्ततयाच्या भावार्थाक साक्षायशें कर. सरसांद्यांनी आत्मीक रितीन ग्रेस जावन अन्यायाक आनी कश्टाक वळख जाल्ल्यांक तुवें दिल्ली काकूळ दाखोवन उर्बेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. जिणेन बरवसो सांडल्ल्यांक, कश्टांत आशिल्ल्यांक, पिडेक वळख जाल्ल्यांक, आर्थीक समस्यांक सांपडलेल्यांक जेजूचे पुनर्जिवनपणाचे घडीत तांकां बरवशाचे, भावार्थाचे आनी मोगाचे हातेर जायशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर मनशांनी असतातावन सताक, काळो कोतावन उजवाडाक, मरणातावन जिविता उतरूंची आशा धरूंक फावो कर. ताणें ससाण जिवीत बसोवची, क्रिस्ताची शुभवार्ता स्विकार करूंक, तांची काळजां मनां उक्ती करूंक प्रेरण लाभे म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पवित्र स्नानाचो आंगवण्यो नव्यान केल्ल्या आमी सर्वांनी आमच्या क्रिस्ती आपोवण्या सरी जाल्ली जिणी जियोंक आनी पुनर्जीवन क्रिस्ताच्या उजवाडाचे वाटेन चलोवंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सांजू तद्देबा समर्पिल्ल्या फिरगजीच्या आनी पुणशेतेच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वमटीचो आनी दानाचो फळ यथेश्ट मापान तांकां मेळोसो कर. सांगातास ह्या पुणतळार हाती धरिल्ली सगळी योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितायेन पंथाक पावय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एगडी बोरमोन पुरी आमची कसकी करचो, आमची आशा, आमची मागणी कितें आसात सगळी समेच्या जिवन जेजूच्या पांयांतळ समर्पिया. परगांवांत आमची भाव भयणी आसात तांच्या पासो ती विशेष करून मागया. हे माध्यम मुखांतरंग सर एमिसाचे बलिदान वांटली जाल्यांत ते सर्व भाव भयणी खातीर भक्ती गंगातीर विशेष करून आमी मागया. सर्गीच्या भूमुगाळ बापा तुज्या पुताची सो मोग आमकां कळीत केलो. त्या मोगा खातीर आपलो जीव दिवन आज तो जिवंत जालो आनी सजीवनपण ताणें आमकां बसयला. ह्या सजीवनपणाच्या बरोवशान जिवंक आनी उजवाडाची भुरगीं आमी जावंक आमकां तुजो आदार आनी कृपा दी म्हूण आमी मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. काणीक तुका
कर म्हूण लाले मागता बापा तूं ओडा मोगान गोवा मुंडो दाकान सोरो काणी कर पिता दयाळ बाबा जीवन आमचे तुका समर्पिता एमिसाचें बलिदान आज देवरा आपण केल्ल्या उपकारांक गांवसान भेटयतात. सिंथिया जोसेफ सल्डाना नित्यादर वडो, सुनील सुरेश मोरस आनी कुटाम नित्यादर वडो, अग्नेस कुटिनो पवित्र काळजा वडो, रोनाल्ड डिसोजा पवित्र काळजा वडो, किरण आनी अरुण डिसोजा पवित्र काळजा वडो, एडविन आनी ज्योती सेरावो मदर तेरेसा वडो, जेनिफर ज्योती सल्डाना पवित्र काळजा वडो, गॉडविन मोंतेरो आनी कुटाम पवित्र काळजा वडो, फ्रांसिस कुटिनो साजूद वडो, जॉयल आनी अर्शिता डिसोजा पवित्र काळजा वडो, डायना बरपोजा मदर तेरेसा वडो, अविनाश आनी शालेट डिसोजा मुंबई, एड्रियल रियान्ना सांगटीस वेलंकनी वडो, विलियम आनी श्रुती सांगटीस वेलंकनी वडो, जेरोम डिमेलो आनी कुटाम नित्यादर वडो, कामिल आनी मायकल फर्नांडीस सकिनाका मुंबई, अनिल डिमेलो आपल्या 5.5 वर्सांच्या जल्मादीस संदर्भी अर्गाजान भेटयता वसई मुंबई. देवतेन रॅमसी डिसोजा आत्म्यापासून मिस भेटयता जेसिंता कुटिनो सांजूद वडो. देवतीन सिसिलिया आनी वलेरिना वेगसाच्या आत्म्यापासून मिस भेटयता स्टॅनली वेगस नित्यादर वडो. ह्या सर्विरे पासून मागया आम्हा समेस्तां पासून मागया. आतां मिसाचें बलिदान आतां सुरू जाता आसतना
ही मिसाची ते समात वाचली ह्या ते सम बसूत मातसो मेस्तां बसूत जे कोणा मागतान बसिला तांचे बसूत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमच्या दांतलें पवित्र बलिदान सर्पदवे दादेवपा मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानक आनी महिमे आमच्या आनी कपळी सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आनी देणी मैपसान तूं मानून घे. पास्काच्या गुटांत वांटो घेवंक तुवें आमकां फोव केलें तर तुजे दिव्य पदवेन हें बलिदान आमकां ससनाच्या जिविताचें वखद जायशें कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आमी तुका वाकडणूक फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. प्रणोदी करून या उत्तम राती तुझ्या महिमेची कीर्ती आनी वाकडणी वर्त्या दाबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. तोच तो दुलो निरापराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपण मरण ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गेचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्वांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ऊन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे ऊन सर्गी तुका जय जय. भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमता सगळीं दिमी फुडें ह्या भोव पवित्र पास्कांच्या राती आमचे जिवीत समयाच्या कुडी रक्ताक समर्पण दिवया. असल्या दिनवाशी काळ सांभव दयाळ बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुज्या मुखार येता. बलिदान करूंक आमी ही आडल्यांत ती देणी तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कलतेपणी मागता. तुजे पवित्र कतोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी सलय आख्या प्रितमेचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पासत पीटर पौल आमच्या गुवळी बापा पासत आनी धर्मदूतांनी परगटलो तो खरो बाबार्थ सांबाळतले आनी शिकयतल्या पासत. सर्वेश्वरा तुझ्या साकरा आनी साकरणी खातीर आमची मागणी आयक. अख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आपल्या कुडींत पुनर्जीवन जालो ती भोव पवित्र रात समारान थावन त्या जेजू क्रिस्ताचे आमच्या स्वामी आनी देवाचे सदांच आमकां माये मोरयेक भक्तीन वंदीत हांव. तेच बरें तिच्या पोती भाग्यवंत जुजेक तशेंच भाग्यवंत पेद्रो आनी पावल आनी आंद्रे
जाकोबू, जुआंव, थॉमस, जाकोबू, फिलिप, बार्तोलोमेव, मातेव, सिमाव आनी तादेव, लीन, क्लेत, क्लेमेंत, क्सिस्त, कॉर्नेल, सिप्रियान, लॉरेस, क्रिसोगन, जुआंव आनी पावलो, कॉस्म आनी दामियाव, ह्या तुज्या धर्मदूतांक आनी रक्षसाक्षांक आनी समेश तांच्या पुण्या आनी मागण्यांच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा, तुज्या मनियऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे. हे जिवितांत तुजी सवस्तकाय आमकां दी. सस्नाच्या कस्तींतले आमकां निवार आनी तुवें विसरून काडलेल्या मोदें देन आमकां घे. सर्वेस्पर ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती तूं मानून घे. ती खरेपणी अत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावन निर्मी जावन ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर्पद्वेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी गयात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नवे आनी सासणी कराराचें रगत, पातकाचें बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पसोत आनी सुमेस मनशां पसोत त्या वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta songgutu pergetuya. Jesu nelo, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्याने तोलो. बापा, आमी तुजे मनियारी आनी तुजे परसा तुज्या पुता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणासो पुन्हा जिवंतपणासो आनी सर्गा चडण्यासो भक्तेपणी उडास करता आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमे वंद देवा आमी तुका समर्पिता. ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली ओ जिवीत सुंड आनी सोडुनीची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या निती वंशाक राबेलाची देणी बाबा तांच्या बापा अब्रामासो याचना आनी तुज्या याजका मेल्कीसेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली. तेच परी ही बलिदान तुका मानू. सर्पद्वेदारात बापा, तुजो दूत हें बलिदान सर्गार तुज्या मुखार व्हरो म्हण आमी कलतेपणी मागता. अशें वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बर. सर्वेश्वरा, आमच्या मेल्ल्यांची काकूळ कर. बावर्ताची मोर सोडून ती आमच्या आदी गेल्यांत आनी विश्वांत आसात. तांकां आनी क्रिस्त दे मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड सूख आनी शांती मेळो. आनी आम्हा समेस्तांक पातक्यांक तुज्या गणिका कुर्चेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फाव तें पळय नाका. पूण आमची पातकां बोगोस आनी जुआंव, सेफन, मातियस, बार्नबास ह्या तुज्या धर्मदूतांच्या रक्षसाक्षांच्या आनी समेश तुज्या भक्तांच्या जोम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्त आमच्या समये वरवीं ताचे उद्देशीन तूं सर्वेस्परा ह्यो सर बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना.
आमच्या सुडोंदराची आज नमतीन दवरून ताणें शिकलेले मागणे भूभक्तीपणी सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समकायो, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमचितां तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतली पिडेशिडेंतले आमकां निवार. दैगुणे जिवितां समाधान संतोष आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरो शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुमये जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्म दोता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दिन एक पोटान सांबाळ. तुमचे तेनी राज वर्सले येताय ससनाच्या ससना. सुमयेची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माया मोगोस आनी एकवट सुगुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटेले पळया ही जावन सचिवंत देवाची शिडी आम्हा समेस्ताच्या मोगान बरो मनीसान ह्या संवसारी आयिल्ली. मनशाच्या मोगा पासून कुर्सार मेल्ली आयचे दिसा पुनर्जिवान जाल्ली. उजवाडाची भुरगीं जावंक आमकां उलो दिता ती हे शिडीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका भोवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडण रगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं. आमेन. मगळ बाबलीनो क्रिस्त प्रसाद वेळू सुमयेचें मांस उंडे रुपी सेवंक वेता हांव भक्तीन आमी सेवचें 3 घंटे आमी बसून आसां. आतां गामेला वाती धरल्यात मेंड लागलां देखून सर्वांनी कुमगार जिबेर सेवंक तुमकां उलो दिता. आतार सेवसो न्ही कुमगार जिबेर सेवसो आनी पवित्रपणी कुमगाराक तुमी मान दिवंक जाय म्हणून विनंती करता.
खोशीन गुंता तशें सोम्या मोने मोजे तुकाच दिला येता ही सोमिया काळजान म्हज्या राखून आसा येण्याक तुज्या जेजूराया स्वागत करता तुका प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ प्रितीच्या बापा, पास्काच्या संस्कारा वरवीं तुवें आमकां दादोशी केलें. आतां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां भर आनी हे पवित्र आनी हे परी एका मनाची आनी एका काळजाची आमकां कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
मगशनो पयल्यान पयलें तुमकां समेस्त म्हणजे मगच्या फिरगसकारांक इश्टमित्रांक भुरग्यांक युवा जाणांक ल्हानांक तशें व्हडांक गांवांत तशें परगांवांत असलेल्या समेस्तांक माध्यम मुखांतर हे मिसाचें बलिदान भेटयलेल्या सर्व भक्तिकांक तुमकां समेस्तांक बाप रॉबर्ट संगी मेळोन तुमकां बागी संतोश भरीत फेस्ताचे उल्हास पटयता बरें फेस्त मागता आनी म्हणटा विश यू वेरी हॅपी इस्टर टू यू ऑल. थँक्यू. जिवंत जेजू तुमकां समेस्तांक आपल्या आशिर्वादांनी बरोवन दी आनी तुमचें जिवीत शांतीचें समाधानाचें आनी संतोशाचें जावं दी म्हूण ह्या संदर्भार आमी मागता. हेच्या दिवस्तुतेंत वांटेली सावन भोव बऱ्या रितीन वाचपां वाचून किर्तनां गावून सर्व रितींनी देवस्तुतेन वांटेली जाल्ल्या अभ्यासाक येवन आनी व्हडल्या उमेदीन मेतेर जाल्ल्या सर्वांचो हांव उपकार बावडटां अभिनंदन पळयता आनी देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता. तशेंच भगवंत हप्त्याच्या इतर संभ्रमाच्या दिवस्तुतेन वांटेली जाल्ल्यांकी देव बरें करूं. हेच्या दिवस्तुतेची तशेंच भगवंत हप्त्याच्या दिवस्तुतेची मांडावळ भोव बऱ्यान केल्ल्या समेस्तांचो उपकार बावडटा. बरे रितीन आमच्या धर्म भयणींचो सर्गेस्त सिस्टर मार्गरेट आनी सर्व कोवेंताच्या सिस्टरांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. बरे रितीन सिस्टर फ्लोरिनाचो उपकार बावडटा. तशें तिका सांगात दिल्ल्या सर्व सिस्टरांचो उपकार बावडटा. अल्तार विशेवाची अल्तार निर्जीव कूड उसो उदाक फुलां सजोवणी इत्यादी सर्व रितींनी मांडावळ करूंक आदार दिल्ल्या समेस्तांचो अल्तार भुरगे YCS ICM सांजूद असोसिएशन तशेंच फिरगोस गोळी परिशद सांदे तशेंच समेस्त संघ संस्थे सांद्यांचो तांकां पाठिंबो दिल्ल्यान सहकार दिल्ल्या उपाध्यक्ष जॅक्सन तशेंच कार्यदर्शी शैला हांचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा. जेजूची समाधी करून थंयसर जिवंत जेजूच्या जिवंतपणाचें दृश्य आमच्या दोळ्या मुखार पळयशें केल्ल्या आमच्या युवा जाणांचो ICM संद्यांचो अध्यक्ष शर्वेन डिसोजा आनी तांकां सांगत दिल्ल्या समेस्तांचो उपकार बावडटा. तुमकां शाबासकी पटयता. आयच्या दिसा इगज नितळ करूंक आयलेल्या जशी बाई लिना तशेंच सिसील तशेंच जॉर्जी लुसी जॉयसन आनी हांकां सांगात दिल्ल्या समेस्तांचो उपकार बावडटा आनी कुमो केल्ल्या सर्वांचो उपकार बावडटा. तांकां देव बरें करूं. भगवंत हप्त्यांतल्या हर एक देवस्तुतेंत भोव अपुरबायेचें गायन करूंक आनी गायन करून संगीत दिवन देवस्तुतीची सबाय चडयलेल्या आमच्या गायन मंडळीच्या सर्व संद्यांचो उपकार बावडटा. तांचें मुखेलपण घेतिल्ल्या अरुण डिसोजाचो वजंत्र खेळिल्ल्या प्रिन्स्टन लोबो तशेंच सुशांत मोरस हांचोय उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता. भगवंत हप्त्याच्या सर्व देवस्तुतीची जायपुर्ती भगवंत हप्त्याच्या देवस्तुतेक जायपुर्ती आबोलीं शिवतीं कळे हाडून दिवन कोमो केल्ल्या समेस्त फिरगसकारांचो उपकार बावडटा. फाटल्या हर एक दिसांच्या देवस्तुतेक लोभ घालून अल्तारेची सोबाय चडयलेल्या आमच्या विधी सेवकाच्या सर्व अल्तार भुरग्यांचो उपकार बावडटा. ह्या भगवंत हप्त्याच्या दिवस्तुतेक सर्व रितीन कुमो केल्ल्या मानादी बाप रॉबर्ट क्रास्ता बापांचो उपकार बावडटा. तांकां 78 वर्सां जालीं रिटायर्ड लायफ जाल्यारय आमी विसरलेल्या वेळार संतोशान ते हांगासर आयल्यात आनी आमकां कुमो करतात. फादर तुमचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सर्व बरें मागता बरी भलायकी मागता. तशेंच सर्व रितींनी आमकां आदार दितात. जॉयसन जॉर्ज टॉनी लुसीबाई जिल्लीबाई आनी कुमो केल्ल्या समेस्तांचो उपकार बावडटा. तांकां देव बरें करूं. सगळी देवस्तुती वांटून घालून ताची मांडावळ केल्ल्या देवस्तुती आयोगाची संचालकी मेघना डिसोजा इसो तशेंच देवस्तुती वेळार टायप करून आदार दिल्ल्या विल्मा आल्मेडाचो उपकार बावडटा. तुमकां शाबासकी देव बरें करूं. सर्व रितींनी आमकां निरंतर आदार दितात सांगात दितात. फिरगस गोळी परिशदेच्या समेस्त संद्यांचो उपाध्यक्ष जॅक्सन सल्डाना आनी कार्यदर्शी शैला डिसोजा समेस्त गुरुकारांचो प्रतिनिधीचो आनी संद्यांचो तशेंच समेस्त संघ संस्थेच्या संद्यांचो उदेदारांचो उपकार बावडटा. तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. भगवंत हप्त्याची देवस्तुती दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलार निरंतरी आमी लायव्ह स्ट्रीम करून आसल्या इगर्जे वचून ह्या भगवंत हप्त्याच्या देवस्तुतेन वांटली जावंक साध्य जायना आसलेल्या समेस्त पिडेस्तांक अंतुळणार असलेल्यांक उत्तर प्रायेच्यांक परगांवांत असलेल्यांक ही गरज नासतना असायक जाल्ल्या भावार्थ्यां खातीर हाची मांडावळ करून कुमो केल्ल्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाचो प्रबंधक मनेस्त विनोद गंगोळी
अविनाश गंगोळी, अनुपम गंगोळी आणि सुमेश कुटुंबादारांचो मनपूर्वक उपकार बावडता. देवाची भरपूर आशीर्वाद मागता. लगभग 12-13 हजार लोक आमचे मीस निरंतरी पळोवन आसात आनी जायते तांचे बरेपण जोडून घेवन आसात. खंडीत हे बरें वावर केल्ल्या तुमकां आमी अभिनंदन पळयता. देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता. फाल्यां सकाळीं 21 फेस्ताचे मीस 8 वरार आसा. मिसा उपरांत ह्या सगळ्याच्या वस्तेगराचें आशिर्वाचन आसा. फाल्यां सकाळींच्या मिसा उपरांत आशिर्वाद केल्लें उदक वा आगमेंत तुमी हांगा तावन व्हरयेत. व्हरतना ताचें पवित्रपण सांबाळा. थंय हांगा शिंपी नाकात, गुड्डावन अकमान करी नाकात. पवित्र उदक आतां मिसाल्या उपरांत कोणेंच व्हरचें न्ही, ते मदीं दवरचें. फाल्यां दनपारां आमच्या गोविंदाच्या धर्म भयणीचें घर आशिर्वाचन आसतलें. ह्या वेळी आमच्या धर्म भयणी खातीर विशेश करून आमी मागया. फाल्यां सांजेर तावन येवच्या सोमारा पर्यंत हांव हांगासर आसचो ना, म्हजे पासून तुमी मागा. ह्या संदर्भात बाब रॉबर्ट हांगासर आसतले, तशेंच बाब स्टॅनी हांगासर येतले आनी तुमच्या आत्मीक गरजां पावतले. मंगळारा सकाळीं 8 वरार तशेंच 10:30 वरार नव्यानाची मिसां आसात. 12:30 वरार आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण आसा. हे जेवणाची मांडावळ घालूंक मदर तेरेसा वाड्याकारांक. येवच्या ब्रेस्तारा संजेर 5 वरार मीस, तशेंच येवच्या शुक्रारा संजेर 5 वरार मीस आनी सक्रामेंताचें आराधन आसा. फाल्यां तावन आमच्या आमोरी सर्गेच्या रणी उल्हास पाव म्हणून आमी सुरू करची. आदल्या आयतारा मिसांचेर जमा जाल्लें ₹10 16,630 तुमच्या उदार मना तुमकां देव बरें करूं. येवच्या आयताराची देवस्तुती चलोवन व्हरूंक नित्यादार वाड्याकारांक. येवच्या शनवार इगर्ज नितळ करूंक नित्यादार वाड्याकारांक. मेच्या 8 तारखेर आमच्या फिरगजेंतल्या 7 जाणां भुरग्यांक पयलो कुमगार आसा. मीस सकाळीं 10 वरार भुरग्यांक दोतोरनो सुरू जाल्या. फाल्यां तावन म्हणजे सोमारा तावन भुरग्यांक दोतोरनो आसा. सुख नासतना दोतोरनेक भुरग्यांक धाडचें. भगेवन हप्त्यांतल्या सोमारा मंगळार आनी बुधवारा वाड्यान पिडेस्तां खातीर मिसां आसा केल्ली. ह्या वेळार पिडेस्तां संगी सडीत संख्यान वाड्याकार हाजर आसली. तुमकां अभिनंदन पळयता. तशेंच सगळी मांडावळ केल्ल्या गुरकारांचो प्रतिनिधीचो उपकार बावडटा. आदल्या आयतारा जाल्ल्या फिरगज गोळी परिशदेच्या निर्णया प्रमाणे मेच्या 29 तारखेर आयतारा आमी आमच्या फिरगजीचो दीस वा समुदायाचो दीस आचरण करता. त्या दिसा सांजे 4:30 वरार मिसाचें बलिदान, उपरांत व्हडल्या हॉलांत सभा आनी संस्कृती कार्य, उपरांत मिनी हॉलांत जेवण आसतलें. हाची सगळी मांडावळ आयोग आमच्या फिरगजेंत अस्तित्वाक आसले आयोग आनी ताचे संचालक तशेंच संयोजक चेतन रॉड्रिगेस हाच्या मुखेलपणाखाल मांडून हाडटल्या. फिरगज दिसाच्या खर्चा बाबतींत फिरगजेंतल्या हर एक कुटुंबान मिनिमम ₹300 ₹300 सडीत कितलीय तुमी दिवयेत. मासाचे वरवेचे मोल चड जालां तुमी जाणांत, देखून ₹300 पावनांत. पूण सडीत संख्यान सडीत ₹300 मिनिमम, ताचे सडीत कितलेय तुमी दिवयेत. तुमच्या उदार मनान ह्या दिशेन तुमी दिवंक कुमो करता. तुमी तुमचो वंतीक ते मेच्या 15 तारखेर भितर मेच्या 15 तारखे भितर तुमी गुरकारा लागीं पावीत करचें आनी गुरकारांनी ऑफिसांत हांगासर पावीत करूंक तुमकां उलो दिता. देखून हर एक कुटुंबाच्या संद्यांनी मिनिमम ₹300 सडीत कितलेय तुमी दिवयेत ते तुमी तुमच्या गुरकारा लागीं तुमी दिवयेत. अंतर ऑफिसान तुमी आनी दिवयेत, पूण गुरकारा लागीं दिल्यार बरें आनी गुरकारांनी पुरा ऐवज ऑफिसांत तुमी हाडून दिवचो. हे मदीं दवरचें आनी एका वनाची काळजाची जावन फिरगजचो दीस आचरण करूंक तुमकां उलो दिता. येवचो आयतार पास्का काळाचो दुसरो आयतार वा येवचो आयतार काकुळतीचो आयतार जावन आमी संभ्रम केल्या. निमाणें गीत जाताना जिवंत जेजूच्या इमाजीचो उमोज आसा. कोणाक जिवंत जेजूच्या इमाजीचो उमो आसा. कोणाक जाय तांणी तो घेवयेत. हर एकल्यान घेजेस म्हूण कांय ना. कोणाक जाय तांणी तो घेवयेत, पूण काणी घालूंक ना. उडास द्वारा भक्तीन 2 साल करून तुमी येवन जिवंत जेजूचो उमो तुमी घेवयेत. पूण येता आसतना भक्तीन आयल्यार जालें. भगेवन दप्त्याच्या देवस्तुतेक तशेंच पास्काच्या फेस्ताक आदार जावन कांय थोड्यांनी फुलनी फुलाची पाकडी दिवन कुमो केल्या. तांचो आमी मनपूर्वक उपकार बावडटा. तशेंच मुद्दम रावोन आमकां सहकार दिला, तांचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा. तांची नांवां वाचून सांगता. मुद्दम रावलेल्यांची नांवां वाचून सांगता. मुद्दम घरांनी मुखार येवचें आनी ही मुद्दमाची वात स्विकार करची. गोडीन मोंतेरो आनी कुटाम, Zizel Aloma de Souza, Richard de Souza Nikutam,
कोडिन मोंतेरो आनी कुटुंब पवित्र कळसावडो जिसेल पलोमा डिसोजा पवित्र कळसावडो रिचर्ड डिसोजा आनी कुटुंब नित्या तरवडो दोनास कुटिनो ल्हान फुलवडो 2 मुर्दम जेरी कुटिनो सांसुदवडो 4 मुर्दम सुनील सुरेश मोरस आनी कुटुंब नित्या तरवडो मेबुलियस कुटिनो सांसुदवडो 3 मुर्दम विल्फ्रेड मिरांदा ल्हान फुलवडो रॉबर्ट कुटिनो सांसुदवडो विक्टर पत्राव आनी कुटुंब मदर तेरेसा वडो विन्सेंट पत्रावो मदर तेरेसा वडो एनिका रेबेल्लो ल्हान फुलवडो एलिस कुटिनो आनी कुटुंब वेलंकनी वडो ग्रेसी कुटिनो वेलंकनी वडो ज्योति सेरावो मदर तेरेसा वडो जॉर्न फर्नांडीस आनी कुटुंब ल्हान फुलवडो 2 मुर्दम रिचर्ड स्क्वेर आनी त्यादर वडो जेसन डिसोजा वेलंकनी वडो क्लीवा कुटिनो ल्हान फुलवडो अल्फोन्सो सेलिन लविस ल्हान फुलवडो जोस्विन रॉयल मदर तेरेसा वडो थॉमस सिल्विया कुटिनो मदर तेरेसा वडो जॉन पॉल डिसोजा विक्रोली मुंबई वॉल्टर जोसेफ पिरेरा आनी कुटुंब जर तर कोणाची नांवां चुकून गेल्यान जाल्यार दयेकर मुखार येया आनी मुद्दमाची वात तुमी स्विकार करा. हांगासर आमकां फेस्ता बाबतीं कांय इल्लीशी फुलांची पाकळी दिवन कुमो केल्या. तांची नांवां हे परी आसात फ्लोरा डिसोजा सांजूद वाडो 2000 रुपये मेबुलियस कुटिनो सांजूद वाडो 1000 रुपये जेरी कुटिनो सांजूद वाडो 1000 रुपये प्रिन्स्टन सीमा डिसोजा मदर तेरेसा वाडो 1000 रुपये हॅरी कुटिनो सांजूद वाडो 1000 रुपये जियान आनी ग्लॅडसन लुईस ल्हान फुलवडो 786 रुपये रोनाल्ड फर्नांडीस पवित्र कळसावडो 85 रुपये नावना कमणेकल्या नित्यादर वडो 85 रुपये फुलांक दान जावन दिला सनीला वास पवित्र कळसावडो 1000 रुपये नावना कमणेकल्यान पवित्र कळसावडो 1000 रुपये ह्या सर दान दिल्ले आसो मनपूर्वक उपकार बावडता देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता. मुर्दम रावलेल्यांक आमी अभिनंदन पळयता देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता. कोणाची नांवां चुकून गेले जाल्यार मुखार येवचें. देव बरें करूं. फादर येवच्या आयतारा मिसा उपरांत सांजूद असोसिएशनाच्या संध्याची जमत आसा सर संध्यानी जमत एक सुखान आसतना हजर जावंक विनंती करता. आतां आमी सगळीं उबी रावया आनी म्हणून आशिर्वाद घेवंक तयार जावया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं जेजूच्या पुन्हा जिवंतपणाच्या दबाव परबे दिसा हे सर पदवेदार देव बाप तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आनी दयाळपणी सगळ्या पातकांती तुमकां निवारूं. आमेन. जेजूच्या कश्टा मरणाचो काळ संतोष बरीत काळजांनी ताचे पुन्हा जिवंतपण तुमी संभ्रमतात. उतरावर त्या आनंदान सासनाचे परबेंत तुमी वांटो घेवंक पावो. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून या जिवंत क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. हालेलुया हालेलुया. देवाचे वडकार हालेलुया हालेलुया. पुनर्जीवन क्रिस्ताचे हालेलुया. सर्वेस्पोराचे सेती वंता सोम्याचे
कोराचे पुनर्जीवन क्रिस्ताचे हालेलुया सर्वेच कोराचे जैते तुझ्याचे पवित्र सकाळात बुरवसो आमकां उदेला गाव्या सोम्याक आमच्या मोगाळा सोमी मोर्नाता उठला हालेलुया सर्वेच कोराचे पुनर्जीवन क्रिस्ताचे हालेलुया सर्वेच कोराचे जैते वंता सोम्याचे मुगाळ पुत्र सोवे आमकां मोरे आशीर्वाद दिवा भगवंत सुचे कृपेन निवड आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पितराचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.